Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So let's start with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Serginच्या बापा हांव तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता. Thank you for this beautiful day. ह्या दिसा खातीर हांव तुका अर्गां दिता. As we are learning आज आमी शिकूंक येता how to walk in your love. आमी कशें तुज्या मोगांत चलाजें म्हण सांगून. And we understand that आनी आमी समजता की तेंगी how the love walk is very important in a Christian life. आमी मोगान चलचें कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून हांगा कळीत जाता. Many a times मस्त वेळार we miss to walk in your love मस्त पटी आमी ह्या मोगांत आमी सुकोवन पडल्या आसता out of ignorance. आमच्या इग्नोरन्सा वरवीं. Now, Lord, आतां जेजू thank you for opening our spiritual minds आतां आमची आत्मीक मनां उगडापण केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. through the incorruptible seed that is the word of God. आतां आमच्या ते मोती भितर ते कसले ते पाड बी आसात. And now we see आतां आमी पळयता from the Bible देवाच्या उतरां मुखांतर how the agape love is important in a Christian life. हो देवाचो मोग आगापे लाव कितलो प्रमुख पात्र घेता म्हण सांगून. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या give us the strength, आमकां एक बळ दी, give us the power, आमकां हो पावर दी. and thank you that is inside of us. आनी ते ऑलरेडी आमचे भितर आसा. Now आतां we need to put into practice, आतां ते आमी प्रॅक्टिसाक घालूंक आसा. overcome any troubles, आनी ते आमी खंयच्या परिस्थितींत तातूंतल्यान भायर येवच्या खातीर any trials, कसलेय परिस्थिती आसूंक पुरो and we will be victorious आनी आमी ते केदाळे आमी जैतेवन जाता through that agape love. ह्या मोगा वरवीं. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या as we gather here in one accord, आमी तुज्या नांवान हांगा सांगाता मेळ्ळ्या वाजता please take complete control of this session. तूं ह्या सेशनाचे कंप्लीट कंट्रोल काण घे. Please take complete control of our vocal cords. आमचे वोकल कॉर्ड्साचे कंट्रोल काण घे. We don't want to speak anything of our own, आमचेंच आमी खंयचे उलोवंक आमकां हांगा नाका. but everything pertaining to the kingdom of God. आनी खंयचे देवाच्या राजाक महिमा दिवचे तसले आमी हांगा उलोवंक शकता. Thank you, Holy Spirit, थँक्यू पवित्र आत्म्या for opening our spiritual eyes, आमचे आत्मीक दोळे उगडापण केल्ल्या खातीर, spiritual ears, आत्मीक कान आमचे उगडापण केल्ल्या and खातीर enlighten our spiritual minds. आनी आमचे मनां उक्ती केल्ल्या खातीर Let the revelation knowledge flow into our spirit, soul, and body. आमच्या हे रेव्होल्युशन काल आसा ते आमच्या आत्मीक आत्मो प्राण शरिरा भितर आमकां And, भितर and, केल्ल्या खातीर and let us walk in agape love. आनी आमी ह्या आगापे मोगांत आमी चलच्या खातीर We surrender and submit ourselves to you. आमी तुका संपूर्ण तरान सरेंडर करता. Use it for the kingdom of God. Use it for the kingdom of God. देवाच्या महिमे खातीर हे उपयोग जावच्या खातीर. Everything is of yours. सगळें तुजेंच जावन आसा. Nothing is of us. खंयचेय आमचे न्ही We जावन. thank you and we praise you. आमी तुका अर्ग आनी होगळाप दिता. In the glorious and mightiest name of Jesus. जेजूच्या नांवार. Let all God's people say, आमेन. Amen. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So, yesterday we were learning about कालच्या दिसा आमी शिकून आसल्या how to build ourselves in the most holy faith. आनी आमी कशें ह्या मोस्ट हाय फेथांत कशें वाडावळ घेवचें म्हण सांगून Using यूज करन praying in the tongues. Speaking or praying in the tongues. जिबेच्या भाशान उलोवच्यांत. Praise God. प्रेज So गॉड. those who missed yesterday's session, कोणे पुरा काल मिस केला हे सेशन. you can go to HIJCM Konkani तुम्ही HIJCM कोंकणीच्या चॅनलाक वचून or FIJCM Info और FIJCM इन्फो or FIJCM Goa channel. FIJCM गोवा चॅनलाक वचून It will be there. ते थंयसर आसा तुमकां Okay. पळयत. And it is a series. आनी ते जावन आसा सिरीज. And we also learned that आनी आमी अनेक शिकल्या that faith works by love. आनी तो फेथ तो भावार्थ खंयच्या वरवीं मोगा वरवीं Which करूंक means, जाता. तशें म्हळ्यार faith is the engine फेथ म्हळ्यार एक इंजीन जावन आसा. and agape love is the fuel supply to that engine. आनी ते आगापे लाव म्हळ्यार आगापे मोग म्हळ्यार ते एक फ्यूल जावन आसा. And now the engine runs. त्या दळा मात्र ते इंजीन रन जावंक जाता. You have to keep your faith running all of your lifetime. आनी तुमच्या जिवितांत हर एक दीस तुमी ते इंजीन रन करूंक आसा. Because कित्याक म्हळ्यार without faith, फेथ नासतना we cannot, आमकां what? We आमकां cannot? No, we cannot please God. आमी देवाक प्लीज करूंक जायना. If you want to please God, तुमकां प्लीज करूंक जायचे जाल्यार we देवाक need faith. आमकां फेथ जायची. And that faith आनी तो भावार्थ supplied by ते सप्लाय करचे जावन आसा the agape love. आनी त्या
आगापे मोगात हावन Praise God. Praise Okay, God. that's what we learned yesterday. आनी तेंत आमी काल शिकल्या So another thing which agape love does in our lives. आनीक कितें म्हळ्यार आगापे लव काल करता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत Have you heard about a word called anointing, तुमी शब्द आयका लागीं अनॉयंटींग म्हणलो शब्द आयका लागीं anointed, अनॉयटेड म्हणलो अभिषेक म्हणलो शब्द आयका लागीं correct? And what is our favorite verse we study? Luke 4:18. What is that? लूक 4:18 आमी शिकल्या The Spirit of the Lord is upon me. देवाचो प्रेरकात्म मुजेर आसा My God Himself has anointed me. देवान आमकां अभिषेक केला Okay. ताच्या मोगान That बरोबर is okay. First, you have to understand the base. आनी पयले तुमी ताचे अर्थ समजून काडगेचे If you don't understand the base, ताचे अर्थ मुळावे अर्थ तुमकां समजना जाल्यार there's no point in doing other things. आनी तुमी दुसरे खंयचें केल्यार ते Okay. व्यर्थत That anointing आनी ते अभिषेक works through love. आनी ते अभिषेक ह्या मोगा वरवीं व्यक्त करूंक जाता So love is the base. आनी तो मोग जावन आसा ते मूळ Without love, you cannot do anything. आनी त्या मोगा वरवीं तुमकां मोगाचे विणे तुमकां कचलेंच करूंक जायना And I always say this. आनी केदाळे आमी सांगता When you take the love out of Bible, आनी तुमी मोग बायबला the Bible has no power. बायबल मोगा विणे बायबलाक पावर ना Correct? It's full of love. आनी तो बायबल जावन आसा मोग Only a person who understands this love, आनी कोण हो मोग म्हणलो अर्थ समजता experience anointing of the Holy Spirit, कोण तो पवित्र आत्म्याचो अभिषेक एक्सपिरियन्स करता and the Holy Spirit teaches you. आनी तो पवित्र आत्मा आमकां Okay, शिकयता write down. बरोवन काणग्या God anoints people that love Him more than they love their own lives. God anoints people that love Him more than they love their own lives. देव लोकांक अभिषेक करता कोण तसो मोग करता Love Him more than they love their own lives. देव तांचो मोग करता तांच्या की तांणी मोग करच्या की चड तरान Okay, next. देव लोकांक अभिषेक करता कोण तसो मोग करतात तांच्या की चड मापान Praise God. Okay, next line. And that love others as themselves. आणि तो मोग दुसरा ते कसो आसा And that love others as themselves. आणि तो मोग दुसरा ते कशें आसा तसोच जावन आसा Okay. So what does it say? God anoints people who are not self-centered but always God-centered. देव लोकांक अभिषेक करता कोण ती सेल्फ सेंटर्ड म्हळ्यार तांच्याच विशयींत कोण चिंतात तांकां न्ही दुसऱ्यांच्या विशयांत कोण चिंतात तांकां What the Bible says? Lord give more grace to humble. आनी देव चड कृपेन भरता कोण हंबल जाता कलतो जाता So what is the meaning of the word humble? हंबल म्हळ्यार वर्डाचो अर्थ कितें कलतो म्हळ्यार A person who is depend on God. कोण देवाक कलतो जावन चलता हंबल जावन चलता Okay, God give more grace to the humble. आनी देव चड आदार दिता हंबल आसल्ल्यांक कलतो आसल्ल्यांक कृपा दिता I can have the anointing. म्हाका अभिषेक आसूंक पुरो If I don't use anointing for others, इफ ते अभिषेक हांव दुसऱ्यांक उपयोग करना तर then God will not provide much grace to me आनी देव म्हाका ती कृपा दिना because I am so self-centered. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या विशयांत चिंतचें जावन आसा Are you understanding? अर्थ जालें गी And that love आनी तो मोग that love others as themselves. दुसऱ्यांक कशें तांचे ती मोग करतात तशें What was the 2 commandments which God gave in the new covenant Jesus gave? आमकां 2 उपादेश दिल्या जेजून खंयचे ते जावन आसात First one, फर्स्ट वन love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, which means apart from everything, God is top priority for you. तुमी देवाक पयलो स्थान दिजे म्हूण सांगून Second one is सेकंड वन जावन आसा that love आनी तो मोग which you experience, तुमी एक्सपिरियन्स करना with that love,
You go and love others as you love yourself. आणि तुम्ही कसो तुमचो मोग करतात आणि तसे वचून तुम्ही हेरांचो मोग करूंक आसा. That is what said over here. आणि ते जावन आसा या उपदेशान So सांगिल्लें. when you use the anointing for others, आणि एके दाडा तुम्ही अभिषेक तुम्ही अनेकल्या खातीर उपयोग करतात you will receive more and more revelations from the Holy Spirit. आणि तुम्ही चड आणि चड उगडापण पवित्र आत्म्याचे उगडापण तुमकां तुमच्या लायफांत प्रकटन जाता. Because you are using that anointing आणि कित्याक म्हळ्यार तुम्ही ते अभिषेक तुम्ही उपयोग करतात, in the right way. तुम्ही त्या बऱ्या वाटेक तुम्ही ते उपयोग करतात. Okay, now write the next line. अनेक लाईन बरया. As we open our hearts to love others, आमी केदाळा आमची काळजां दुसऱ्यांक मोग करचे खातीर उक्ते करता. as we open our hearts to love others, केदाळा आमी आमची काळजां God's anointing flows through us. देवाचे अभिषेक आमचे मुखांतर Through us. देवाचो अभिषेक आमचे मुखांतर पसारता. As we open our hearts to love others, God's anointing flows through us. When we close our hearts to others आमी केदाळ आमची काळजां बंद करता दुसऱ्यां खातीर and grieve the Holy Spirit, आणि केदाळ आमी पवित्र आत्म्याक अत्रेकता. the flow stops. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक स्टॉप जाता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, in two places in the Gospel of John, आणि दोन जाग्यार बायबलांत आमी पळयता गॉस्पल ऑफ जुवांत Jesus said, जेजू सांगता first one in that Samaritan woman, समारेगाराच्या स्त्रियेक म्हणटा the water which he gives, द उदक तो कितें दिवंक आशेता which spring forth, जिविताचे झरीचे जावन आसा well of water inside of you. आणि त्या बांयच्या उदकाच्या कितें अत्याधिक जिविताचे झर जावन आसा. And later in verse chapter number 6, आणि अनेक चॅप्टर 6 सांगता he says that the living waters आणि ते जिविताचे उदक जावन आसा flows out of you. तुझ्या तावन भायर वेता म्हण सांग. One is एक जावन आसा well water बांयचे उदक and the other is rivers of living water. आणि जिविताचे झर जावन आसा. What is the difference? काले डिफरन्स. One is well water, बांयचे उदक, others is rivers of living water. जिविताचे उदक, जिविताची झर. Yeah, okay, you are correct. Physical water. What is physical water? What is spiritual water? The rivers of living water is spiritual water. Praise God. Okay. Okay, understand. Well water बांयचे उदक is for ourselves. हे आमचे खातीर Do जावन you आसा. have well in your home? तुमचे लागीं बांयो आसात की घरा? Not now. Initially you might have. तुमच्या घरा आसले पहिले Correct? आसले I still remember when I go to my hometown, we have well waters. And no one is allowed. आणि It कोणा will be कित्या inside the house or behind the house, no one is allowed. आणि कोणा कित्या बांयचे कडशीन वचूंक सोडनात. So it is for our purpose. ते आमच्या युजा खातीर जावन आसले. But rivers of living water, आणि हे नयनचे हे झरीचे उदक जावन आसा, जिविताचे झरीचे you उदक जावन आसा. cannot claim the ownership of the river. आणि तुम्ही ताका वचून परमिशन काण घेवचें You म्हणून. cannot claim that river belongs to this state. You cannot claim the river belongs to this state or another state. आणि तुमकां ते ह्या स्टेटाक ते बिलोंग जाता, त्या स्टेटाक बिलोंग जाता म्हणून सांग. Are you understanding? So the rivers of living water which means it's for others. आणि जिविताचे झर म्हळ्यार दुसऱ्यांचे जावन आसा, दुसऱ्यांक दिवचे जावन Well आसा. water is for ourselves. बांयचे उदक जावन आसा ते आमचे खातीर. So first you have to experience the well water, पहिले तुम्ही बांयचे उदकाचे एक्सपिरियन्स करून काण and घेवचे. then well water has to be changed to rivers of living water. आणि ते बांयचे उदक ते जिविताचे झर जावन बदलून काण घेवचे. But if you close, आता तुम्ही क्लोज करशात जाल्यार the flow stops. फ्लो ते उदकाची झर स्टॉप जाता. Praise the Lord. प्रेज द Thank you, लॉर्ड. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Do you see how this agape love is connected to this anointing? आता हे तुमकां आगाक पेलाव कशें आमी कनेक्ट करियेत मोगाक. So not only love, not only faith, anointing, and other things, everything is connected to this love. हे खाली भावार्था खातीर मात न्ही, हर एका विशयांत आमच्या जिवितांत जावं हर एका विशयाक जगदीश जाता. Okay, write down the next line. अनेक लाईन बरया. In my teaching, you have to write so much things. So only through writing you will understand. Okay. The anointing of the Holy Spirit is given through people to demonstrate God's love and power. The anointing of the Holy Spirit is given द पवित्र आत्म्याचे अभिषेक
given through people ह्या लोकांच्या मुखांतर दिवचे जावन आसा to demonstrate or put into action. No problem. Enjoy the work you do. It's okay. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक Demonstrate means action. People to act लोकांक in God's love and power. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक दिवचे जावन आसा. Okay. So the anointing of the Holy Spirit is given to us देवाचो मोग आणि सकत to act in God's love and power, or to demonstrate God's love and power. पासारूंक सकत प्रसार करू पासारूंक. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So I have been, if I am anointed, इफ हांव अभिषेक जाला जाल्यार I have to demonstrate हांवें एक्सप्लेन करी जे God's love and power to others. देवाचो मोग आणि सकत हांवें अनेकल्याक सांगाचे वचून. If not, इफ हांवें करना जाल्यार I am losing the anointing which God has given to me. कितें देवान म्हाका अभिषेक केला तें हांव व्यर्थ करतेत आसा. Okay. What does Jesus Christ means? Live Jesus. Christ means? क्राइस्ट म्हळ्यार कितें? Huh? क्रिस्त म्हळ्यार कितें? अनॉइंटेड. Christ means anointed one. अभिषेक्त जाल्लो म्हणून. क्राइस्ट म्हळ्यार क्रिस्त म्हळ्यार अभिषेक्त जाल्लो म्हणून. माखलोलो. So when we are in Christ, आमी केदळा जेजू तें आसांव His anointing also comes to us. ते अभिषेक आमचे तें वाळटा. That's one in John 14:12. तेंत ते जुआंच्या वंजलान 14:12 सांगता. Jesus said, जेजू सांगता you can do the same things तुम्ही हें पुरा करियेत what I did कितें पर हांवें केलां and much more things आनी हाच्या की वर्ती कामां that I do. हांवें करच्या की चड वर्ती कामां तुमी करतात म्हणून. Did he said that? सांगलां गी. But why we are not experiencing that more things what Jesus did in our life? कित्याक आमी ते एक्सपिरियन्स करतेत ना आमच्या जिवितांत. That can happen only when you start believing in the word, हें केदळा जाता गी म्हळ्यार केदळा आमी देवाचे उतार पात येतांव and when you believe, आनी केदळा आमी पात येतांव the Holy Spirit comes into action. आनी पवित्र आत्मो आमचें तें काम करता. I need to believe that God has given me the ability to preach the word of God. आतां हांवें ते पातये जे देवान म्हाका ते देवाची उतरां उसारची पासारचें ते सकत दिल्या म्हूण So सांगून with that anointing, आनी त्या अभिषेका वरवीं I have to put my faith and belief in action. आनी ते भावार्थ आनी म्हजो तो विश्वास हांवें कार्याक घालीजे. When I come and speak, हांव केदळ येवन हांगा उलयतां it's not me, हें हांवें उलोवचें न्ही but it is the Holy Spirit speaking through me. आनी पवित्र आत्मा म्हज्या मुखांतर उलोवचें जावन आसा. She would have not known that she would be called for translating. आतां म्हाका गुर्तू नासलें हांव हांगा ट्रान्सलेटर Do you घेता know? म्हूण सांगून. All of a sudden, what happened? सडन काल जालें काल Papa called her. ब्रदर जॉन्सनान म्हाका आपयलें. Did she doing good job? Did she believed? The anointing is working inside of her. प्रेज जीसस. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And this anointing is only for myself, this sister, and father, and Papa Johnson, and Brother Peter. वय गी And then why we are not using it? कित्याक आमी उपयोग करतेत ना हें केवल ब्रदर्सांक आनी फादरांक सिस्टरांक मात्र गी ना हांगासर आसल्या सगळ्यांक जाता. Praise the Lord. First of all, you need to know whether I am anointed or not. फस्ट तुमकां गोत्त आसाचे तुमी अभिषेक जाल्यात गी ना की म्हण तुमकां कळीत आसाचे. Are we all anointed? तुमी पुरा अभिषेक जाल्यात गी What is the proof? काले प्रूफ आसा. You have to give me the proof. Okay, yes. तुमी आतां प्रूफ Bible दिजे. says I am anointed. See, we will not speak anything without proof. आमी प्रूफ नासतना खंयचेय सांगूंक जायना. Okay, there are so many people who are new creation and sitting in the home and मुस्त जाण आसात न्यू क्रिएशन. praise God. Praise Okay, God. understood. The one scripture which says you are anointed. एक स्क्रिप्चर सांगता तू अभिषेक जालाय म्हण. Go to 1 John 2:20. 1 जॉन 2:20 1 John, जो आमचे पयलें letter पत्र of St. John 1. 1 जॉन 2:20. Brother, Mike. Mike. Go little bit zoom, bro.
पूण Okay, भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान You put Konkani Bible, I'll read from here. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान देखून सर संगतीची तुमकां जमजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंतिनाकात. तुमकां समजणी आतां आसा आनी सतत फुड केदींच उब जाना म्हणून तुमी जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. Praise the Lord. Praise God. So what it says? In English Bible it says, but you have been anointed by the Holy One, and all of you have knowledge. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. Bible doesn't say that only these people have been anointed by the Holy One. बायबल अशें सांगना की केवल अल्या लोकां खातीर मात अभिषेक केला म्हूण सांगून. But it says, पूण हे काले सांगता you. यू म्हळ्यार तुमी. You can take this scripture as personal आनी हे तुमी पर्सनल जावन काणगे येत and you can make a prayer. आनी एक मागणे करी येत. Lord, as your word says आज तुजे उतार सांगता in 1 John 2:20, 1 John 2:20 I have been anointed by the Holy Spirit हांव पवित्र आत्म्यांत अभिषेक जाल्या and I have the knowledge. आनी म्हाका ते नॉलेज आसा I believe in that. आनी हांव ते पातयेतां. Help me म्हाका कुमोक कर to allow this anointing आनी हे अभिषेक म्हजे ते वाळोवंक flow through me आनी हे ते म्हज्या भितर वाळोवंक to others. आनी हे म्हज्या तावन अनेकलाक उपयोग जावंक. So when you ask from your heart, आनी केदाळ तुमी हे काळजातावन हे मागणे करतात the Holy Spirit is always there to help you. आनी पवित्र आत्मा तुमकां केदाळाय तयार आसा कुमोक करूंक. Praise the Lord. Praise the Praise Thank Lord. you, Jesus. Thank you. Hallelujah. 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 Okay, so the scriptures clearly says that you have been anointed. आता हे बायबलाचे उतार क्लियरली सांगता कितें म्हळ्यार तुमी अभिषेक जाल्यात म्हणून. As brother said, अशें ब्रदरान when I am a सांगलें new creation, न्यू क्रिएशन म्हळ्यार I know that I am anointed. नवी रसन म्हळ्यार ते आमकां गोत्त आसा आमी Correct. अभिषेक जाल्या म्हणून. That's what Romans 5:5 says. रोमन्स 5:5 आमकां सांगता Huh? Yeah. 2 Corinthians 5:17. New creation. Praise God. 2 Romans 5:5 says, the love of God has been poured into your heart through the Holy Spirit that God has given to us. देवाचो मोग तुमचे भितर घालात पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हणून सांगता. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 5:5. And that love आनी तो मोग carries the power of anointing. आनी ते अभिषेकाची सकत घेवन आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Till now you are understanding. समजलें की तुमकां इतलें? So you have been anointed. तुमी Yes. अभिषेक Now जाल्यात we की will study. Okay, we'll go and see one more scripture. अनेक स्क्रिप्चर आमी 2 पळया. Corinthians 1:21. कोरिंगारांक बरयलें दुसरें पत्र. कोरिंगारांक बरयलें दुसरें पत्र 2 Corinthians 1:21. अध्याय 1 वाक्य 20. देवूच तुमकां आनी आमकां 21 सॉरी 21 देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरसन दिता. ताणेंच आमकां तेलायल्यान आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक असल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्रोत्म आमच्या काळजांनी घाला. Read 22 as well. म्हज्या जिवांनी हांव सांगता 22 जीव. 22 21 and 22. ओके आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक असल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्रोत्म आमच्या काळजांनी घाला. Okay. So in English it says, but it is God who established us with you in Christ and has anointed us by putting his seal on us and giving us a spirit in our hearts as a first installment. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Now, another scripture says that we have been anointed by God and also He has put the seal on us. So, we have the anointing seal in our foreheads. आणि आमच्या ते फोर्टान म्हळ्यार आमच्या हांगा ते सील घाल्या पवित्र आत्म्यान. Praise the Lord. Praise the Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So, now it's clear that Bible says that we have been anointed. आता बायबलात हांव आमकां क्लियरली कळटा So आमी next- अभिषेक जाल्या म्हणून Next सांगता. time, if someone asks you, you can say 1 John 2:20 and 1 Corinthians 2:21 and 22 says that God has anointed me. आणि कोणी तुमच्या लागीं विचारल्यार नेक्स्ट टायम विचारल्यार हे स्क्रिप्चर तुमी सांगी येता तांकां आमी अभिषेक कशे जाल्या म्हणून सांगून. Now, what is that meaning of this word anointing? आता or हे anointed? अभिषेक म्हळ्यार अभिषिक्त म्हळ्यार असो अर्थ कितें?
अभिषेक या अभिषिक्त म्हळ्यार अर्थ कितें ताणें आमकां विंचला ताणें त्या लायला कळ्ळें नो क्रिस्ताची समजून दुसऱ्यांक दिवंक ही हॅज चोजन द पीपल Praise God. Okay. Chosen, correct. Chosen for the kingdom of God. Okay, you can write down the meaning. To be anointed signifies अभिषेक्त म्हळ्यार a special set apart status, a special set apart status फस्ट इंग्लिशान बरें मागीर कोंकणीन सांगता for fulfilling a particular purpose or calling. देवान आमकां अभिषेक केला आमी दुसऱ्यांच्या गरजेक पावच्या खातीर Okay, I'll repeat in English again. To be anointed signifies a special set apart status for fulfilling a particular purpose or calling. अभिषिक्त म्हळ्यार आमकां हेरांक कुमोग करूंक दिल्लें आपोवणें जावन आसा Praise God. प्रेज Okay. गॉड So you have chosen in the kingdom of God. You have been anointed for what? तुमी अभिषिक्त कित्या खातीर जाल्यात How many of us come to the retreats every month हर एक म्हयन्यांत कोण पळय आयल्यात हांगा रेतीरेक and you say we are chosen, आनी तुमी सांगतात आमी a royal priesthood, अभिषिक्त म्हणून a holy nation, पवित्र We are राष्ट्र म्हणून blessed. सांगून but after that what we are doing? आनी हें पुरो सांगल्या उपरांत आमी काले करता Those who are coming with the people, it's good. But those who are coming alone, which means you haven't went and shared what you have, God has given to you to others. तुम्ही कोण पुरा लोकांक आपूण हाडटात तुमी ते उतार तुमी काण गेला आनी तुमी हेरांक कितें दिला म्हणून अर्थ तुमी एक एक येतात जाल्यार तुमी आनी कितें देवाचे उतार आनेकलाक दिवना म्हणून अर्थ brother yesterday I gone and 24 on calls I did nobody Huh? one reason God sees your heart condition, sister. Your work is to plant the seed. जेजू तुजे काळीज पळयता आनी That's what. तुवें एक बी घाल्यार They जालें might not come next month. But after 3 or 4 months, they might have in a deeper problem. आतां ती येना जावंक पुरो एक 3-4 म्हयने उपरांत तिंत जावन येतात At that time, the Holy Spirit will remind them. एक आदमी ने बोला मुझे यहाँ आके क्या you टेस्टिमनी speaking देना Hindi? है हाँ, नहीं मुझे इंग्लिश उतना अच्छा नहीं It's आता okay, है okay. कोंकणीन सांग, sister, कोंकणीन सांग. She doesn't know Hindi. ओके You know Hindi? ओके Okay. Tell in Konkani. Yeah. ऐकल्याक हांगा आयल्या उपरांत गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा पूण तिणें एप्लाय करूना नो एप्लाय Without applying, he has got शी the गॉट government job. फॉरेस्ट Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. mostly coming tomorrow daughter is not well So I also know so many people who have been attended the retreats. They share me about the testimony. So they are from Bangalore. yeah And I tell them, there is retreats are happening every month. So you can come and attend at least for 1 or 2 days. You would know what is happening and what is your calling and everything. But they didn't come. So what I have to do, I have to go and sit inside the room and cry. आतां तांकां आपयल्या उपरांत ती येना जाल्यार आमी काले करीजे बसून रुमा भितर वचून रडा जेगी My work is to yeah तू आमचे पासत माग No, she had gone, it seems, for 2 to 3 people. She told it seems to come. Said- They're telling it seems, you pray for my sake. that's what I'm saying. You plant the seed in their life. तू तांच्या जिवितांत तुवें बीं घालाय You don't worry about when they are coming about that. आनी तू कंत करनाका ती केदाळ येतात म्हूण सांगून You are anointed, set apart for a special purpose. आनी तुका देवान अभिषेक केला You एका went पर्पजा and खातीर you went and did it. आनी तुवें तें केलाय काम वचून You take it. The time will come. एक टायम येता They will call you तिंत तुका कॉल करतात and they will say, आनी तिंत तुका सांगतात I want to attend that retreat. When is that? हे रितीर म्हाका अटेंड करूंक जाय केदाळा म्हूण तू सांग They will say, आनी ती सांगतात this time you call me, I will also come. आनी तू केदाळ येताय म्हूण सांग आमी तुज्या सांगात येता म्हूण So सांगतात there is a spiritual law. आनी ते एक स्पिरिच्युअल आसा Seed, time, harvest. सीड टायम हार्वेस्ट म्हळ्यार बी आनी टायम आनी ताचे फळ It should be like seed, बी time, harvest. ते टायम म्हळ्यार वेळ
So it can be 6 days, 6 months. 6 days जावंक पुरो 100 दीस जावंक पुरो या 100 म्हयने जावंक पुरो. It took 35 years for me to come into the word of God. ಬ್ರದರಾಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಾಲಾರ 35 ವರ್ಷ ಜಾಲಿಂ ಕೈ. So there are so many people who planted the seed. मस्त जण येऊन ताका बी दिलें कई I was making fun of them. आणि तांकां तो तमाशे करतलो कई. Did I came? Yes. आयलो And की God तो using me in a powerful way in the kingdom of God. आता ताका तो मस्त पॉवरफुल रीतीने उपयोग करते तसा. Praise the Lord. प्रेज द Thank लॉर्ड. you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So Hallelujah. his work, who planted a seed in my life, आता is over. आता तो कोणे आच्या जिवितांत ते देवाचे उतराचे बी आच्या जिवितांत घाला ताचे काम ते मुक जाला. Now it is the work of the Holy Spirit. आता हे पवित्र आत्म्याचे काम जावन आसा. Most of the time, मस्त वेळार आमी in your husband and wife, आता गोमध्ये जावंक पुरो. my wife is not coming, my husband is not coming, my children is not listening. आता तुम्ही सांगूंक पुरो म्हजी भुरगीं आयकनात, म्हजी भुरगीं येनात, म्हजो घोव येना, म्हजी बायल येना म्हूण सांगो न्हू. Instead of saying not coming, not coming, not coming, तो येना म्हूण सांगच्या बदलाक say, I believe, Lord, तुम्ही that अशें my सांगा. wife and husband are coming to the retreat. तुम्ही अशें सांगा देवा कडेन हांव पाती येता येदोळूस म्हजी भुरगीं बायल घोव येदोळूस सांगा तर आयल्यांत म्हूण सांगा. My children are blessed. आनी म्हजी भुरगीं आशिर्वादीत जावन They आसात study well. आनी ती बरी करून शिकोवन आसात They get good marks. आनी तांणी बरे मार्क्स घेतल्यात Always encourage them. आनी केदाळय तुमी ताका उत्तेजन करा Don't discourage them. आनी तांकां तुमी डिस्करेज करनाकात. Give the word. तांकां उतरां दिया Pray for them. आनी मागणें करा तांचे खातीर. And you will see आनी तुमी पळयतात your children are changing. आनी तुमची भुरग्यांचे बदलावण तुमी तुमच्या दोळ्यार पळयतात You can see in your own eyes. आनी तुमच्या स्वंत दोळ्यांनी तुमी पळयतात. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. So, we are being blessed or signifies a special set apart status for fulfilling a particular purpose or calling. आमकां अभिषेक केला देवान एक उद्देशा खातीर. Okay. Now, anointing in the Old Testament is like pouring the oil. आनी पयल्या आमच्या ओल्ड बायबलान पळोवचें जाल्यार Correct. अभिषेक म्हळ्यार तेलावणी म्हणचे तेलावचे म्हणचे. For example, Samuel anointed Saul initial. एग्जाम्पल सॅम्युएलान दाविदाक हें केलें. अभिषेक आहे. What Saul was the अभिषेक calling? केलें. Calling is to lead the Israel. तांकां इस्रायलाक लीड करचे खातीर ताका मागलें. He missed. ताणें तें मिस केलें And then he anointed David. आनी ताणें दाविदाक In both the place, अभिषेक केलें the oil has been poured. आनी दोनी जाग्यांनी एक आलें तेल तेला माखणी जाल्ली. But in the new covenant, आतां ह्या नव्या अंतून बायबलांत you would not see the oil. आनी तुमी हें तेल पळयनात What you would see? आनी तुमी काले पळयतात होली स्पिरिट. The power anointing or fire anointing of the Holy Spirit आनी ते उज्याच्या जिबेच्या रुपार जावंक पुरो तले तुमी पळयतात through the word of God. आनी तें जावन आसा देवाच्या उतरां मुखांतर. For example, एग्जाम्पल when disciples and the 120 people were in the upper room, ते शीस आनी ते 120 जण त्या रुमा भितर आसले all of a sudden the Holy Spirit came upon them. आनी ऑल ऑफ सडन ते पवित्र आत्मो तांचे मध्ये देवलो. Until then, Peter was not doing anything. आनी ते दोळ मिशेर पेद्रून खंयचेय काम स्टार्ट करून नातले When he was anointed, that he knows that he has been anointed, आनी ताका कळ्ळें तो अभिषेक जाला म्हूण सांगून there was a prompt by the Holy Spirit आनी ताका ते आयकलो पवित्र आत्मोचो ताळो ताका आयकलो and he started to speak. आनी तो उलोवंक सुरू केलें There ताणें. were about 3,000 people who transformed by believing the gospel of Christ. आनी ते 3,000 लोक थंयसर तांणी देवाचे उतार तांणी तांच्या जिवितांत काण गेले. They say, what we have to do? आनी तांणी सांगलें आमी कितें करीजे म्हूण सांगून. Repent and be baptized by the power of the Holy Spirit. आनी That's it. तांणी सांगलें पश्चाताप पावा आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकार तुमी एनॉइंट जाया म्हणून अभिषेक जाया म्हणून. Okay? That is one. Acts 10:38, what it says? प्रकटन 3:13 काले सांगता. 10:38, God has anointed 10:38, sorry. Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and with power, and he went to his home and started to do his own work. ताणें ताजें स्ವಂತ काम केलें गी. Put Acts 10:38. Right? So God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Spirit and with power. He went to home and he started doing his work. Correct? अभिषेक Correct. जेजू अभिषेक जाल्या उपरांत घरा वचून Correct. बसलो गी. He's saying no. न्ही जेजू घरा वचून बसलो गी म्हणून. Acts 10:38. प्रकटन सॉरी धर्मदूतांची कृत्या सॉरी.
देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो त्या विशयेन तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी जंवसराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. He went about doing गुड good and healed everyone who are oppressed by the devil. आणि तो वचून सगळ्यांगे बरें करीत गेलो आणि सकड पिडा शिडा गुण करीत गेलो. Until Jesus has been anointed by the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जावन आतले मिशेरी he did not do any miracles. आणि त्या मिशेर ताणे खंयचेय मिराकल करून आतले. Correct? वैगी And after he has been anointed by the Holy Spirit on the river of Jordan, आणि केदळा ते देवाचो पवित्र आत्म्याचे अभिषेक ताका जालो his public ministry started. आणि ताचे ते मिनिस्ट्री सुरू केले जेजून. Praise the Lord. प्रेज द Thank you, लॉर्ड. Jesus. थँक यू जीसस. So we have been anointed आम्ही अभिषेक जाल्या to do a special purpose. एक बऱ्या उद्देशा खातीर There are different calling in your lives. आणि आमकां दुसरे आपोवणे आसा Now you have to spend time आणि आमी आता वेळ दिवचे जावन आसा to know what is the calling in your life. आणि आमचो कल उद्देशा खातीर आमकां देवान आपयला म्हूण So सांगू. everyone cannot come and take the mic and preach. आणि हर एकल्यानी येवन हांगा मायक काण घेवन प्रीच करूंक साध्य ना. My calling is to preach. ब्रदराचे कॉल जावन आसा देवाचे उतार दिवचे Father's calling is to be a priest and to minister through the word of God. आणि पाद्राबाचे काम जावन आसा देवाचे उतार दिवचे आणि लोकांची सेवा Praise the करची. Lord. Like that, there are so many gifts which has been inside of you, आणि हशेंत तुमच्या भितरी देवान अलेपरा घाल्यात आशीर्वादां. and you ask the Holy Spirit. गिफ्ट्स म्हळ्यार वय फळां वय. Praise God. Praise So everything is inside of you, आणि सगळी तुमच्या भितरच आसा and whatever you cannot do, आणि तुम्ही काल करूंक जायना you can do with the anointing of the Holy Spirit. आणि या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमकां करूंक जाता. Write down one more line. अनेक तुम्ही लाईन बरया. The anointing is God's ability working through your life. The anointing is God's ability working through your life पवित्र आत्म्याची सकत जावन आसा to accomplish what you never could do on your own. देवाचो अभिषेक जावन आसा तुमच्या जिवितांत कितें पयलें जावना ते आतां संपूर्ण करूंक. So it is God's ability ही देवाची सकत जावन आसा which has been given to us, की आमकां ते देवान दिलां. where you cannot do anything through your own, हे तुमकां तुमचे वरवीं करूंक जायना. but it's a power of the Holy Spirit. हे एक पवित्र आत्म्याचे बळ जावन आसा. So in the Bible we see everyone has been anointed. आणि आमी बायबलान पळयता हर एकली पवित्र अभिषेक जाल्यान. Moses has been anointed मोइजे अनॉइंटेड जालो to lead the Israel to the promised land. इस्रायल लोकांक एक मुखेली जावन तो गेलो. Correct? And that Israelites are not hundreds, 200s. ते 100 नाही 200 And there were millions. मिलियन्स. And it's very difficult. The congregation can throw stones on them if something goes wrong. आणि ते पंगड जावन आसा कशें गे म्हळ्यार ते पातोर समय उडोवंक तल अंतून आसचे पंगड जावन आसले. So Moses cannot do that with his own willpower. आणि त्या मोइजेक ताच्यात सामर्थ्यान ताका करूंक हे साध्य ना. He needs anointing of the Lord. आणि ते अभिषेक ते गरज आसा ताका. Noah. नोवा Can you build a ship? Yes? ताने शिप बांधलेंगी. Can you build a ship? Ship. The Ship. bigger 2,000 tons ship you can build of your own? जाता गी. No, that's what I'm asking. Can you build a ship? तुमकां जाता गी शिप बिल्ड करूंक. And Noah with 4 people, ताने नोयेन 4 लोकांक घेवन he built that ship, आणि ताने ते बिल्ड केलें ते शिप. the ark. आर्क. How? कशें Anointing of God. ते देवाचे अभिषेक जावन आसले. David was a little boy, दावीद एक ल्हान भुरगो जावन आसलो. 3 or 4 feet.
3 आणि 4 फीट असो. According to the Bible, ಬೈಬಲच्या ಪ್ರಕಾರ Goliath is a giant. Okay? Goliath. Goliath ಗೊಲಯತ್ तो ಗೊತ್ತಾನೆ कसं असेल is a giant where he is more than 10 to 12 feet height. आणि तो 10-12 फीट लांब असेल. The person equivalent fight to Goliath is King Saul. ताका इक्विव्हॅलंट जाऊन असलो म्हळ्यार सॉल मात्र. Saul is something around 6+ feet. आणि तो जाऊन असलो एक 6 फीट चढ असलो. Even though he is no match, but he has the ability to fight Goliath. आणि तो कॅपेबल ना असेल री ताका फाईट ची कॅपॅसिटी असेली. But what Saul was doing? बट सावलान कालें केलें Hiding. He did not use the anointing. तो लिपलो ताने ते अभिषेक उपयोग करू ना. But David came बट दावीद आयलो and he came, आणि आयलो finished the work आणि त्याने काम मुक दिले with one stone, आणि एका पात्रावर and he took the sword आणि त्याने ते सोड काढून and गेले detached Goliath's head. आणि गोलियता काले केलं त्याने. Can he do? You'll be like Adgale. seeing like this. How he did? कशें केलें त्याने ते. देवाच्या Anointing of the ते Holy देवाचे Spirit. अभिषेक पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकावरवी. There was a crippled man from his mother womb तोंटो मनीस असेल. in the book of Acts, जल्मात हांव तोंटो असेल and people used to carry him. आणि लोक ताका उकलून रिजे आसले. Peter and John went. पेद्रो आणि जुआंव गेले. What they said? काल तांणी सांगलें ती Silver or gold we don't have, भांगार आणि but we have one thing. आम्ही आमच्या लागीं एकच आसा. By the name of Jesus Christ of Nazareth, जेजूच्या नांवार rise up and walk. उठ आणि चल. He gave the hand, आणि त्याने हात दिलो and the Bible says the anointing flows. आणि त्याने हात दिताना त्याचे अभिषेक त्याचे ते वाढले. He immediately stood up तो इमिडिएटली उठून रावलो and he was jumping आणि तो उडून जंप and he करतलो was praising the Lord. आणि तो देवाक अर्घां दिवंक सुरू Paul केलें. also did the same thing in Joppa. पाऊलनी ते जॉपांत सेम केलें. Praise God. प्रेज गॉड. So do you see that whatever where you cannot do तुम्ही काल ते पर करूंक जायना of your own, तुमचे ते काल करूंक जायना the तुमचे anointing सत्तेन of God's ability अभिषेक देवाच्या अभिषेकावरवी working on you. ते तुमच्या भितर ते काम करता You can raise people from the dead. आणि तुम्ही मेल्ल्या मनशांकी जिवंत उठे येत. But do you believe बट तुम्ही पाती येतात की the anointing still works inside of ते me? अभिषेक तुमच्या भितर वाळटा म्हणून तुम्ही पाती येतात की. There are times आणि तले टाइम आसात I येतात also operate in unbelief. ब्रदरी तो पातयेनी नसताना ते ऑपरेट करनासलो I would miss that opportunity which God has given to me, आणि देवान मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज ताका दिले ताने मिस केल्ले and I will say, oh my God, I'm sorry I missed it. आणि मागीर तो सॉरी सर नालो हांवें पूरा हांवें मिस केलें म्हणून So I will सांग. ask the Lord, Lord, give me another chance. आता तो विचारता देवा म्हाका अनेक चान्स दी म्हणून And God gives me, आणि देव परतान चान्स and when दिता I do, आणि ते करताना it is always a manifestation. आणि केदाळे ते फळा भरीत जावन आसले. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Got it? समजलें की Any questions till now? क्वेश्चन्स आसात. So this is what the meaning of anointing. आता हें जावन आसा अभिषिक्त म्हणल्यार अर्थ. One is एक जावन you आसा have been set apart for a special purpose. तुम्ही एका बऱ्या उद्देशा खातीर तुमकां विंचलां. God's ability is working inside of you, देवाची सामर्थ्य तुमच्या भितर काम करता which you cannot do with your own ability. आणि ते तुम्ही तुमच्या सामर्थ्यान ते करूंक जायना. With the power of God, बट देवाच्या सक्तेवरवी with the anointing of the Holy Spirit, आणि ते पवित्र आत्म्याच्या बळावरवी you can do. ते तुम्ही करियेत. If I'm preaching here, आता ब्रदर प्रीच करता जाल्यार again हांगा it's not my own ability. आणि ते ताणे ताच्या सामर्थ्यान करचे न्ही I know about myself. आणि ब्रदराक ताच्या विशयांत कळीत आसा I'm not a person to be standing in front and taking the mic and speaking, आणि ताका ते कॅपॅसिटी ना ते ताणे हांगा रावून ताणे प्रीच करचे तसले. but it is God's ability. बट हे देवाचे सामर्थ्य जावन आसा The anointing of the Holy Spirit आणि पवित्र आत्म्याची सकत helps me a lot. ताका हेल्प करना आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Okay, write down. बरें या. The anointing comes through the grace of God देवाचो अभिषेक and not by any personal merit. अभिषेक देवाच्या कृपेत हांवन येता. The anointing comes through the word of God, through the grace of God, not by any personal merit or any personal works. अभिषेक तुमकां देवाच्या कृपेत हांवन मेळटा आणि तुम्ही केल्ल्या खंयच्याय कार्यावरवी न्ही. Anointing comes through the grace of God and not by any personal merit or works. Yesterday we learned that काल आमी शिकल्या Ephesians 2:8 and 9 says, एफिशियन्स 2:8
मागीर 9 सांगता we have been saved by grace आमी कुरपेतावन बचाव जोडल्या through faith, बावार्था वरवीं that is not of our own works, आणि ते आमच्या स्वंत कार्या वरवीं न्ही but it's the gift of God. आणि ते जावन आसा देवाची गिफ्ट जावन आसा Correct? करेक्ट And James, book of James 2:26 says, जेम्स 2:26 सांगता faith without works फेथ विदाउट वर्क म्हळ्यार बावार्था विणे is dead. बावार्था विणे खंयचेय कार्य ते व्यर्थ जावन आसा Faith without works is dead. Okay? One side is saying faith is not of your works, it's a gift of God. आणि एका सायडीर सांगता हे भावार्थ तुमच्या कार्या वरवीं न्ही Other side, James is saying, जेम्स सांगता if we have faith, put into works. आणि तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार ते तुमी कार्या रुपाक घाला म्हूण So सांगू is it contradicting? वय हे ते काले करेक्ट येते तागी ते कॉन्ट्रडिक्शन Why जाता it's not contradicting? Paul says, Paul faith सांगता is not of your works, is the gift of God. James says, if you have faith, you put into work, man. कॉन्ट्रडिक्शन जाता So it's a contradiction. करेक्ट आसा That's what I'm saying. We have to put into action. But Paul says that if it is action, it's not of your works, it's a gift of God. Yeah, gift of God. But James says you have put into action. It looks like contradicting, correct? That and all right. What Paul is saying, the works is not of your, it's a gift. James is saying you have faith, you put into work. Paul is saying then that works is not of yours, it's a gift of God. James is saying you put into action. There is a difference. Paul says in Ephesians 2:8 and 9, it talks about salvation. Okay. James talks about 2:26, it talks about the fruit. They use the anointing. Correct? You use the fruit. Galatians 5:22 and 23 says, you have the fruit of the Holy Spirit. And then 1 Corinthians 9 says about gifts of the Holy Spirit. So that has to be put into action. ती पवित्र आत्म्याची फळां काले पुरो आसात ते आमी उपयोग करून आमी ते कार्यरुपाक घालीचे म्हणून सांगता So this anointing is not on our works, it's a gift of God. हे अभिषेक आमच्या कामा वरवीं न्ही हे देवाची एक आमकां गिफ्ट जावन आसा But this anointing to put into action आणि हे अनॉइंटिंग आमकां काले मेळ्ळां ते आमी एक्शनान घालीचे जाल्यार कार्यरुपाक घालीचे जाल्यार to produce the fruit of the Holy Spirit. Go to Galatians 5:22-23. हे कार्यरुपाक घालतना आमी काले प्रोड्यूस करता पवित्र आत्म्याची फळां आमी प्रोड्यूस करता In English Bible it says, by contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity and faithfulness, gentleness and self-control, and there is no law against such things. पूण आत्म्याचें फळ 5:22. येस पूण आत्म्याचें Galatians फळ 5:22. मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बोळेपण स्वादमन असल्या संगतीक नियमशास्त्राक लागू जायना 23 also? येस सर Okay, praise God. So this is the fruit you have to produce. That's what James 2 is talking about. James 2:26. जेम्स 2:26 सांगतात ही फळां उपयोग करून तुमी ते काले कार्यरुपाक घालीचे म्हणून सांगून So when I received the anointing of love, आमी केदाळा ते अभिषेक आमकां मेळटा I can share the same anointing of love to others. आणि तो अभिषेक जाल्लो मोग हांवें दुसऱ्यां खातीर उपयोग करूंक जाता When my sin has been forgiven केदाळा म्हजी पातकां बोगसाल्यांतगी through the anointing of the Holy Spirit, या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका वरवीं म्हजी पातकां धुल्यांतगी I can forgive
हांवें म्हाका आनी अनेकल्याक बक्षी येत people who are coming against me. कोण पुरा म्हज्या विरोध येतात तांकां हांवें बोक्साण दिवंक जाता So anointing helps in two ways. One, to understand what I received from Jesus, आनी एक हातून दोन रितीन आमी समजूं येता हांव काल आनी ते पवित्र आत्मे वरवीं हांव काण घेता म्हूण सांगून and helps me to put into action आनी ते उपयोग करून हांव ते कार्यारुपाक घालता towards others. आनी ते दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Okay, write the next line. When a person believes the word, केदळ एक व्यक्ती उतराचेर पाती येता that believes opens anointing that is already in the person. आनी ते ताच्या भितर आसचें त्या व्यक्ती भितर आसचें अभिषेक उक्तें करता When a person believes the word, that belief opens the anointing that is already in a person. केदळ एक व्यक्ती उतराचेर विश्वासता उतरां पाती येता आनी ती पातयेनी ताचे भितर आसची अभिषेक उक्तें करता So now everything works in the kingdom of God by belief. आनी तुमी देवाच्या राजांत केवल एक भावार्था वरवीं तें काम जाता Okay, this anointing works only when you believe that particular word. आनी हें पुरा कार्य जाता केदळ तुमी त्या उतराचेर पातयेनी दवरल्या वेळार मात्र And that anointing which is inside of you, आनी ते काल अभिषेक तुमच्या भितर आसा it's lightens आनी ते उजवाडाक हाडटा and it started to burn, आनी ते भितर ते उजो पेटयता and you go and do the things what you have been called for. आनी ते तुमी ते जाल्या उपरांत ते तुमकां काल कार्य खातीर आपयला ते पुरा कार्य तुमी करूंक शकतात Go to Gospel of John 17. जुवांचे पत्र Gospel of John 17 verse 16 and 17. John 17 16 जुवांचो John, Gospel of John John. 17 verse 16 and 17. John 17:16 जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत Both 21? Yeah. Okay, I'll read in English. They don't belong to the world, just as I do not belong to the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Hallelujah. So you know that anointing is inside of you. तुमकां कळीत आसा ते अभिषेक तुमच्या भितर आसा म्हूण सांगून And when God sanctifies you with the truth that is the word of God, आनी केदळ तो त्या उतरा वरवीं तुमकां तो अभिषेक करता when you believe that I can do this through the Holy Spirit who strengthens me, आनी हें म्हाका करूंक जाता आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान हें म्हाका करूंक जाता म्हूण तुमकां केदळ कळटा and that anointing starts working in your life. आनी ते अभिषेक तुमच्या जिवितांत कार्य करूंक सुरू करता Let's go and see how this works in Luke 4, 18 and आनी 19. हें कशें आमकां कार्यरुपाक घालता म्हणून आमी पळया Luke 4, लुकास एवांजेल 18 and 19. अध्याय 4 वाक्य 18 आनी 19 देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासकाय बासावंक आनी सोरेस्परान दयामया दाखोवचे वरस प्रसरूंक म्हूण म्हाका धाडला ताणें म्हाका धाडला So in English it says, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. Praise the Lord. Praise the So Lord. first part of the scripture says, the Spirit of the Lord is upon you आनी पयल्या हातून एका वाक्यान सांगता देवाचो प्रेरकात्म तुमचे थंय आसा because He has anointed me. आनी ताणें आमकां अभिषेक केला म्हूण Only when you start believe that particular
part A of that scripture, आणि केदळा तुम्ही हे पात येतात ते फर्स्ट पार्ट केदळा तुम्ही पात येतात part B start to works in your life. आणि ते पार्ट बी काल आसा ते तुमच्या जिवितांत कार्यरूपाक Many a times मस्त पटी we take this scripture आम्ही स्क्रिप्चर काण घेता to confess, correct? आम्ही कन्फेस करूंक उतरां काण घेता We confess the full scripture आम्ही फुल स्क्रिप्चर हे कन्फेस करता गी or we confess only half. आम्ही काल अर्धे स्क्रिप्चर Many a times this is what we do. The Spirit of the Lord is upon me. आम्ही काल अर्धे काली सांगता देवाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा My God Himself has anointed me. आणि देवान म्हाका अभिषेक केला म्हण He has filled me with His love आणि या and set me completely free. आणि ताणे म्हाका सर सैतानाच्या बंदपासून सुटका दिल्या म्हण And we stop over there. आणि तेंत आम्ही स्टॉप करता After that, who will do the next one? आणि त्याचे नेक्स्ट पार्ट कोण करता I also confess the same thing. आम्ही ब्रदर तशेंत कन्फेस करनासलो I'm not saying that you should not confess. You can. तुम्ही करी येत करू नसो म्हणून नाही But the real thing is part B. आणि निज संगत कंचिगी म्हळ्यार तांतून असते पार्ट बी So you have been anointed for a special purpose. तुम्ही अभिषेक झालात एका बऱ्या कार्या खातीर What देवाच्या is that योजना special खातीर. purpose? आणि ते योजन काल आहे To preach the gospel to the poor. आणि देवाचे उतार तुम्ही परगट करच्या खातीर And now who are these poor? आणि हे कोण हे दुबळे जाऊन असा आमचे नेबर्स Who are in the streets without money? आणि कोण ते मार्ग देगेर पैसे नातले असा ते गी नो द बायबल Huh? Your neighbors are poor. नो Huh? See, the Bible says, preach the gospel to the poor. Who are the poor here? who don't know the Jesus Huh? Who are word not of God, anointed. who Okay. don't know the word of God. Praise God. So those who don't know about Jesus, Yeah. कोण जेजूच्या विषयान गुत्तू ना कळीत ना who don't know about the word, आणि कोणाक देवाचे उतार कळीत ना and they lack in any area of their life, आणि ती पडून असतात खंयच्या गीतांच्या एका सिच्युएशनांत they are poor people. आणि ती जाऊन असतात दुबळी लोक When I was in NCH, आणि ब्रदर एनसीएच्यात असताना Papa used to teach this word. आणि हे उतार ब्रदर जॉन्सन दिवन आसलो At that time I was understanding. त्या दळा ब्रदरा काले समजालेंगी So we have to go and preach the gospel to the poor. आणि आम्ही वचून दुबळ्या लोकांक आम्ही देवाचे उतार परगट करीचे For म्हणून me, सांगून. पूण आका ब्रदराक the poor is some who doesn't have money. आणि दुबळी म्हणताना ब्रदरान चिंतले कोण Oh, they- पैसे नातले म्हण सांग They are poor people. आणि ती जाऊन आसा दुबळी लोक But I म्हणून. didn't go and preach the gospel. That's a different thing. आणि बट ब्रदरान तांकां वचून प्रीच करू ना Because why? कित्याक I did not have the right understanding. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराची समजणी ब्रदराक नातलेवर During the pandemic time, त्या कोरोना टायमा वेळार there was so much of preaching done by Papa And he from must- morning till evening. ब्रदर जॉन्सनान सकाळी तान सांजे मस्त प्रीचिंग केल्यात And there he again taught about this Luke 4:18 and 19. आणि ते परत्यान ब्रदरान प्रीच केला लूक And- 4:18 And he was विशयान clearly explaining who is that poor. आणि ते ताने क्लिअरली बरेंकर एक्सप्लेन केला ते पुअर दुबळी म्हळ्यार कोण म्हण सांगून And then I came to an understanding आणि त्या दळा ब्रदरा कळलेंगी the poor is me. आणि तो दुबळ म्हळ्यार हांवच म्हणून Praise the Lord. प्रेज Thank you, Jesus. I did not know anything about Christ. आणि ब्रदराक देवाच्या विशयान गुत्तू नातले So I am poor. आता हांव दुबळो जावन आसा Now I will go and preach the word of God to others now. आणि हांव वचून दुसऱ्यांक आतां देवाचे उतार So दिता once I understood that meaning of the scripture, हांव केदळा म्हाका हे उतराची समजणी मेळ्ळी गी I believe that the anointing is inside of me. आणि ते हांव पातयेलो गी ते अभिषेक म्हजे भितर आसा म्हण सांगून And now I started to go and give the word to the other people. आणि हांवें सुरू केलें त्या दिसांत हांव न्हू हेरांक उतरां दिवंक I will never call them as poor. आणि हांव तांकां दुबळी म्हणून सांगून आपयना I will call them as a needy people. आणि तांकां गरजेची व्यक्ती म्हणून हांव आपयतां They need the word of God. आणि तांकां ते उतरांची गरज आसा Okay, there are many things the Holy Spirit taught me through His revelation. आणि पवित्र आत्म्यान मस्त संगत ब्रदराक कळोवन दिल्यो Some people go to the hospital, correct? थोडी लोक आतां हॉस्पिटलाक वेतात So when you go and meet, what you will say? आणि तुमी वचून ते हॉस्पिटलाक गेले काले सांगतात You're speaking to this sister, I'm going to meet a patient, correct? आतां Yes or no? पेशंटाक मेळोंक येतात म्हण So I'm सांगतात telling to her, I'm going to meet a patient in this hospital. आतां म्हजे ब्रदर सांगून आसा हांव Is that- पेशंटाक मेळोन Is that right? From morning till evening, doctor, nurse, everyone is calling patient, patient, patient. सकाळ आतां सकाळी तां सांजेर मिशे डॉक्टर्स परत पेशंट पेशंट When you also go and call them as patient, what will happen now? आणि तुम्ही वचून ताका पेशंट म्हण सांगल्यार ताका कशें बघता And now the Holy Spirit taught me in a different way. बट पवित्र आत्म्यान ब्रदराक दुसऱ्याच रितीन शिकयलें Always say, केदाळे सांगा जे I'm going to meet a person, हांव एका मनशाक व्यक्तीक मेळोंक वेतेत आसा a man of God,
आणि एक देवाच्या काम करसो व्यक्ती a woman of God आणि देवाच्या कामाची स्त्री जावन आसा in the hospital. त्या हॉस्पिटलांत. When you reach the person, आणि केदळ तुम्ही त्या so मनशाक what you will do? तुम्ही काय करतात? How are you? कशी आसात? Did you take the medicine? तुम्ही ओकात कान गेलेंगी? What did God doctor says? डॉक्टरान काय म्हणले? Do you say this? तुम्ही सांगतात गे परा? Praise God. प्रेस. Some says that. थोडी सांगतात. Instead of you going and preaching them, you are speaking the facts. Ah, तुम्ही उत्तर देऊच्या बदलाक yeah. तुम्ही उत्तर देऊच्या बदला काय करतात? फॅक्ट्स उलयतात. ताका काय ते जाते त्यांचं तुम्ही Now सांगता. you greet them with a different word. आता तुम्ही ताका दुसऱ्या तरीतीर सांगियेत. Hi, blessed man of God. काल Blessed man of God. हाय आशीर्वादित झाल्या व्यक्ती Hi, म्हणून. blessed women of God. हाय आशीर्वाद झाल्या स्त्री आहे म्हणून सांगियेत. I believe that Christ has healed you. आणि हांव पातयेता जेजून तुका येदोळसो गुण केला म्हणून That सांग. Christ has set you free. आणि जेजून ऑलरेडी तुका सुटका दिला म्हणून सांग. Share in some scriptures. आणि ताका तुम्ही स्क्रिप्चर्स शेअर Give him the करियेत. teaching. ताका टीचिंग्स दिवियेत. Do a prayer. आणि मागणे करियेत. Praise and worship. प्रेज आणि वर्शिप करियेत. Not very loud, आणि simple way. घट्ट नाही सिंपल वे करियेत तुम्ही. And that transforms that person's life. आणि त्या दाळा त्या मनशाक बदलावण. So you don't go and ask what Jata. doctor said, what nurse said. आता डॉक्टरान काले सांगले त्या नर्सान काले सांगले म्हणून ऐकायला जाता की Why? You have been anointed कित्याक तुम्ही अभिषेक झाल्यात. for a special purpose. तुम्ही एका उद्देशा खातीर अभिषेक झाल्यात. It's an uncommon anointing for an uncommon believer. आता हे अभिषेक कोणाक जावन आसा? The anointing and this believing is uncommon and it's not common to the people. आणि हे Uncommon. सगळ्यांकी असचे नाही. Everything in the Bible is uncommon. It's not common to everyone. आणि हे सगळ्यांकी एकसारखे नाही. Only those who believes, आणि कोण हे पात येतात they start to operate in that anointing. आणि तांनी ते कार्यरूपाक घालूंक प्रयत्न करतात. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. When a person believes the word, केदळ व्यक्ती हे उतार पात येता that belief आणि ती पात येणी opens anointing आणि ते अभिषेक उक्ते करता that is already in the person. आणि काल त्याच्या भितर आसा ते उक्ते जाता. So my work is to preach the gospel. आता ब्रदराचे काम जावन आसा उतार दिवचे. Your work might be to heal the broken-hearted. आता तुम्ही तुमचे काम जावन आसा एक तुटून गेल्ले काळीज हील करचे. Or to preach the word of God for a deliverance or captives. आणि एक कोणाकी सुटका दिवचे तसले देवाचे उतार दिवचे जावन आसा. Or your anointing might be recovering people of sight to the blind. आणि दिष्ट नातल्यांक दिष्ट दिवचे सकत तुमचे ते आसा जावंक पुरो. Set them free who are depressed. आणि कोण पुरो डिप्रेशन आसा तांकां सुटका दिवचे जावन आसा. For everything, सगळा की preaching is the word of God is the answer. देवाचे उतार प्रीच करचे जावन आसा आन्सर. And the secret is आणि एक सिक्रेट कालेंगे म्हळ्यार you have been anointed for that. आणि तुम्ही त्या खातीर अभिषेक जावन. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Now you have that power. आता तुमकां ही सकत आसा You go and reach out. आणि तुम्ही वसा भायर You tell to Holy Spirit, आणि तुम्ही पवित्र आत्म्याकडे I'm सांगा going with your power. हांव तुझ्या पावरान हांव भायर वचोन आसा Now you do everything on behalf of me. आणि हांवें काल करीचे ते पुरो तुंत कर म्हणून. Praise the Lord. Thank you, Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. हालेलुया. And the Bible says when you have this anointing, आणि बायबल सांगता हे तू केदळ अनॉइंटिंग म्हज्या भितर आसा it will never go out of you. आणि हे केदळय तुमच्या तोंड भायर वचना It will remain inside of you. आणि हे तुमच्या भितरच आसता Now it is your work आणि हे तुमचे काम जावन आसा to operate on that anointing. आणि हे ऑपरेट कशे करचे म्हणून. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. The Bible says in Mark 16:20, Mark sorry, 16:17, 16:17 सांगता those who believe, कोण पाती येतात they shall cast out demons, ती देवसराक दावंडयतात they shall speak in new tongues, तांणी अन्य भाशेन उलयतात they can drink deadly thing, it will not hurt them. तांणी वीक पियेल्यार तांकां कांय बाधक जावचें ना If you lay hands on the sick, आनी तुमी पिडेस्तां वयर हात उबारल्यार and the sick shall surely die. आनी पिडेंत आसली मरतात म्हूण सांग. Correct? वय की सतमंदल्यांक असर्याची पदवी मेळटली. मुजी नावी ते जेवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मरेकार कसली वीक बी पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना आनी पिडिस्तांचेर हात दवन बरें तांकां बरें करतले. Huh? They shall surely be healed. How many of you believe this? कितले जाणां तुमी पाती येतात? Did you went and prayed? तुमी वचून ते मागणें केलांगी? Did you cast out demons? तुमी सैतानाक धांवडेलांगी? When demons say, Ayoyo, let's Satan escape म्हणून from there.
If demon catches us, then we will be like that. That's it, done. सैतानान येवन बोकोरल्यार तुमकां तशें पुरा फील करतात तुमी. So that's what the devil will come and says to you. आनी तेत सैतान येवन तुमच्या लागीं तशें ते सांगता. But the Holy Spirit will say, बट पवित्र आत्मा सांगता it's not through your work. इट्स हें काम तुजे वरवीं न्ही. You go and lay hand, तूं वचून हात दवर the devil will run for sure. सैतान तेंतान पळोवन धांवता. Yes, sister. हांवें म्हाका म्हळ्यार हांव गूण जालें हांव वचून डेंझल म्हजे एक कस्टमराक No names, okay? कस्टमराक ओके ती हिंदी यूपीची तांणी सांगलें म्हजी भुरगें ICUंत आसा बॉम्बे कोमान 33 lakhs तांणी खर्च केले पूण तेंत गौरीन एक उतर दिलें ते दळा ते खाली 4 दिसांनी मँगलोर येवन पावले बॉम्बे कोमांत आहले 15 days कोमांत ते आहले ते आमी उतर दिल्या उपरांत 4 दिसांनी ते गांवाक येवन पावले हांगा आतां एजिंत डॉक्टर शिकोवन आसा. You tell in mic also, no problem. आतां ती गूण जाली. Yeah, first you have to understand what she said. हांवें म्हाका She got healed. Yeah. And you gave that word of same word of God to that not I some Gauri sister. yeah. Okay. Before marriage. Okay. Before marriage. Okay. गौरी सिस्टर ने हिंदी में बोलती हूँ. She got healed it seems. So she was in ICU. You? No. Okay, My okay. One more customer. Praise God. She Okay. is ICU बॉम्बे में ICU में था. उसको 33 lakhs 15 days को कोमा में खर्च किया. उसका माँ ने गौरी ने क्या So वचन दिया? she did. Yeah. My question is, do you did? No, I give number to Denzel and Gauri. She knows that they have been anointed and they are doing. My question is, तुम्हें क्या I लगी? believe अवे number that तक दिवची मास्ता. that's what I'm asking. I know there are in the ministry there are so many people who did this. I'm asking about you. No. तुम्हें क्या लाएंगी म्हणून? ना. When you say I believe, तू क्या तळा ते पाती येते म्हण सांगताय म्हळ्यार you have to follow the same. At least did you pray in tongues? तुम्हें एटलीस्ट प्रे टंग्स करी येता आले तांचे That you खातीर. do, it's very easy. ते इजी आसा न्ही करूंक. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. So everything operates in that belief, and the Bible teaches us you have to grow in that anointing. आणि त्या अभिषेका वरवीं तुका ती वाडावळ मेळटा बट तुका पातयणी आसाची. Okay, write one more line. बरें या. The only way to grow in the manifestation of the anointing, the only way to grow in the manifestation of the anointing एकत एक वाट जावन आसा is to establish a sincere and constant communion with the Holy Spirit. एकत ती एक वाट जावन आसा या अभिषेका वरवीं आमकां कितें पळोवंक जाय. That's it. Okay, so a way to grow in the manifestation of the anointing is to establish a sincere and constant communion with the Holy Spirit. Okay, now when you receive that anointing, the second step what we need to do is we need to have a constant relationship with the Holy Spirit. आनी हें करचे केदळ आमी हें करता पळय ते आमकां गोत्त आसा जे आमकां आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमकां ते रिलेशनशीप एक आसा जे. That's what missing in our lives. ಎಂತ ಆಮಿ ಏಕ ಪಾರ್ಟ್ ಆಮಿ ಮಿಸ್ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲ ಆಮच्या जिवितांत. We know that we can do all these things. आमकां गोत्त आसा हें आमकां करूंक जाता म्हणून. But when the time comes, बट तो टायम येता ना but we are not putting into practice. आनी ते आमी प्रॅक्टिसाक घालना. Why? कित्याक? There is a relationship gap. आनी ते रिलेशनशीप ना गॅप आसा. Once you have established the relationship and a constant communion with the Holy Spirit, केदळा तुमी ते रिलेशनशीप बिल्ड करून काण घेतात पवित्र आत्म्या सांगता automatically these things will come to pass. आनी हे तुमकां कालभर कार्य आसा ते पुरा ते सक्सेसफुल जाता. So now what we have to do? आतां आमी काल करीजे. Start spending time with the Holy Spirit. आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्या सांगता टायम स्पेंड करीचे. So read all the healings which Jesus did with the power of the Holy Spirit. आनी पुरा तुमी ते स्क्रिप्चर्स वाचूंक सुरू करीजे जेजून खंय पुरा हिलिंग केलें थंय. And pray to the Holy Spirit. आनी पवित्र आत्म्याक लागीं तुमी मागा. Jesus can do. इफ जेजून केलां जाल्यार He said I can do. ते म्हाकाय करूंक जाता. Now wherever I would see these people, आनी हांव खंय सर अल्या व्यक्तींक हांव पळयतां I am going to take the promise of God. आनी हांव ते देवाचें प्रॉमिस काण घेवन वेतां I am going to lay the hand on them आनी हांव तांचे वयर हात दवरतां and I want to आनी हांव heal them.
हांव तांकां गूण करूंक आशें But it is not me, आनी हें म्हजे वरवीं न्ही but it is the Holy Spirit you are doing on behalf of आनी me. पवित्र आत्मा म्हजे वरवीं तें काम करयता So when you practice that, आनी एका दाडा तुमी प्रॅक्टीस करतात it will be easier for you. आनी तुमकां हें इजी जाता Don't think all the time I have to only preach. आनी हर एक फावटी तुमी चिंती नाकात काल आमी प्रीच करीचे You म्हणून might not been called for preaching, आनी तुमी त्या देवाचे उतर दिवच्या खातीर आपोवन मेळ्ळो ना जावंक पुरो तुमकां but the anointing inside of you for a different thing. आनी तुमच्या भितर आसचे ते अभिषेक ते दुसऱ्या कारणा खातीर जावंक Now you पुरो have to ask the Holy Spirit, आनी तुमी आतां पवित्र आत्म्या लागीं विचारीचे what is the work I have to do? आनी हांवें काल हें काम करीचे म्हणून तुमी पवित्र आत्म्या लागीं विचारीचे Praise the Lord. Praise Thank you, the Lord. Jesus. Hallelujah. Are you understanding? अर्थ जाता की तुमकां Correct. So now you have to spend time with the Holy Spirit, and now the Holy Spirit will let you know what is your calling in your life. आनी आतां तुमी जाता तितले चड तुमी पवित्र आत्म्या सांगाता तुमी टायम दिजे त्या जाल्यार पवित्र आत्मा तुमकां कळीत करता काल हें करीजे म्हूण सांगून Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Till now, you understand अर्थ जाले की तुमकां हांगा how मातशें the anointing, how love of God works the anointing inside of us. तुमकां कळ्ळें की आतां देवाचो मोग आनी ते अभिषेक कशें आमच्या भितर काम करता म्हणून The Bible teaches us we have been anointed, बायबल आमकां शिकयता आमी अभिषेक जाला म्हणून so I can lay hand on the sick shall recover. आनी हांवें पिडेस्ता वयर हात दवरल्यार पिडेस्तांक बरें जातात I don't need to wait for the others to come and do. आनी ते हांवें राखाचें म्हणून ना कोणी आनेकल्यान येवन करीचें म्हूण सांगून I can do with my own, I can do with the Holy Spirit power. आनी हांवें ते पवित्र आत्म्याच्या बळान तें करयेत First time you miss, फर्स्ट टायम तुमी मिस जावंक पुरो second time you will miss. सेकंड टायम तुमी मिस जावंक पुरो But when you start doing it again and again, आनी हें तुमी केदाळ घडये घडये करतात you will see the manifestation. आनी तुमी ते मॅनिफेस्टेशन पळयतात First time when I lay hand on one person, आनी ब्रदरान केदाळ एका व्यक्ती वयर हात दवरलो फर्स्ट टायम he passed away. तो मेलो There was so much of condemnation inside of me. आनी मुस्तू ब्रदराक बघून आसले भितर The devil was saying to me, आनी तो सैतान ब्रदराक सांगून आसलो because you laid the hand, तुवें हात दवरल्या वरवीं he has died. तो मेलो Is that right? ते करेक्ट गी But the Holy Spirit said, बट पवित्र आत्म्यान सांगलें because you lay hand, तुवें हात दवरल्या वरवीं that person accepted Jesus Christ as a Lord God and Savior. ताणें जेजूक एक्सेप्ट केलो Instead of going to hell, ताणें एमकोडाक वेच्या बदलाक he is going to heaven. आतां तो सर्गाक वेतेत आसा Praise the Lord. Thank you, Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Thank you, So, the devil will do this. आनी हो सैतान हें पुरो करता The anointing of the Holy Spirit gives the real truth. आनी ते पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तो तुमकां सत कळीत करता Praise the Lord. प्रेज द Thank लॉर्ड you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And now when I start doing it another time, हें केदळा ब्रदरान परत्यान करूंक स्टार्ट केलें I can see the real manifestation आनी happening. ब्रदरान खुद आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक स्टार्ट केलें There are so many people during the COVID, आनी मस्त जाणां कोविडाच्या वेळार they said nothing could happen. आनी काही जायना म्हणून तांणी चिंतलें We gave the word, आनी ब्रदरान उतरां दिली we prayed for them, आनी तांणी मागणें केलें and they came and shared the testimony आनी तांणी टेस्टिमनी येवन शेअर केली that the doctors had given hope, आनी डॉक्टर्सांनी होप दिल्लें but it is through the word we got the life back. बट ते देवाच्या उतरा वरवीं तांकां So my लायफ फाटी मेळ्ळें elder son went through a dengue fever. असं व्हडलो पुती डेंग्यू फिवरान आल्लो His platelet count went below 40,000. ताचे 40,000 प्लेटलेट सेकेल गेले He healed through the laying hands on him. आनी ताचे वयर हात दवरल्यान वरवीं तो गुण जालो My second son also anointed, admitted in the NICU. तोय धाकटो भुरगो NICU एडमीट जाल्लो Through the anointing of the Holy Spirit, through the word of God, when I declared the scriptures over them, he came out of the NICU in 6 days. पवित्र आत्म्याच्या बळा वरवीं केदाळ ताणें ते डिक्लेअर केलें ते Last तो year- ICUतान भायर आयलो Last year, my wife also admitted in the ICU. लास्ट इयर हाचे बायली ICU एडमीट जावन I आसली did not worry this time. आनी ताणें कंत करूं ना I was constantly declaring the हो scriptures, जस्ट डिक्लेअर करनासलो देवाचे praying in उतार tongues. टांगसान मागणें करनासलो So she also came out of the hospital with आनी 6 ती days. हॉस्पिटलांत भायर आयली So everything सो we did not do through our own willpower, हें आमचे वरवीं न्ही but it is the Holy Spirit who's working. बट through पवित्र us. आत्मा आमचे तावन काम करता Praise God. प्रेज गॉड Okay. Now we will see what are the benefits of the anointing. आतां आमी पळया काल पुरा बेनिफिट्स आसात या अनॉइंटिंगांत म्हळ्यार अभिषेकांत Write down the first point. फर्स्ट पॉइंट बरया The anointing is the indwelling presence of the Holy Spirit in the life of a believer. The anointing is the indwelling presence of the Holy Spirit in the life of the believer. अभिषेक म्हळ्यार ते
indwelling, comes inside of you. तुमच्या भितर वस्ती करचे पवित्र आत्म्याची सकत जावन आसा. Okay, it's a indwelling presence, comes and stays inside of you in a believer's life. Okay? वस्ती करची सकत जावन आसा. Okay? It enables the believer to understand, apply and administer spiritual truth. ये It enables. ये अर्थ ये आत्मिक सत अर्थ करूंक आणि समजूंक कुमोक करता. Enables the believer to understand, apply and administer spiritual truth. हे पातेल्या कुमोक करता, सत कळीत करता. स्पिरिच्युअल ट्रूथ, आत्मिक सत कळीत करता. We all know that Bible has been breathed by the Holy Spirit, right? Everything has been written by the Holy Spirit. तुमका कळीत आसा बायबल हे पवित्र आत्म्याद्वारे बरयलो जावन आसा. And now our work is to understand it, आणि apply आमचे काम जावन आसा ते apply अर्थ in our करचे आणि ते आमच्या लाईफांत अप्लाय करचे and administer spiritual truths to others. आणि ते सत दुसऱ्यांक कळीत करचे. To understand these things, आणि हे अर्थ करूंक you need the anointing of the Holy Spirit. तुमका पवित्र आत्म्याची अभिषेक गरज आसा. Go to 1 John 2:27. 1 John 2:27. I'll read it in English. But the anointing which you have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you, but the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it has taught you, you shall abide in him. मागणी तुमचे सवय आसता पर्यंत हेर खंयचेय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशयी शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्हय, तर तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे क्रिस्त सवयेंची येया. Praise God. So what it says, the first line is, but the anointing which you have received of him abideth in you. ते फर्स्ट लाईनर काल सांगते तसा तुम्ही ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यंत हेर खंयच्यायची शिक्षकाची तुमका गरज ना. What it says, what we wrote is, it's an indwelling presence of the Holy Spirit in the life of the believer. Okay, once the anointing comes, it stays inside you forever. आणि ती सकत तुमच्या भितर तासची जावन आसा आणि ती एकपटी आयिल्ली सकत ती केदिनस भायर वसाना. And that anointing आणि ते अभिषेक teaches you, आणि ते तुमका शिकयता it teaches you all things, आणि ते सगळी तुमका संगत शिकयता and Holy Spirit will speak only the truth and there is no lie. आणि ते पवित्रात्मक सगळी सतत तुमका शिकयता, फोट खंयचेय शिकयना. With that, आणि तातूंत तावन you would go and minister others. आणि तुम्ही वचून दुसऱ्यांक देवाचे उतार दिवंक साध्य जाता. Praise God. In the Bible we can see indwelling and infilling. आणि तुम्ही बायबलान पळोवचे जाल्यार इनड्वेलिंग म्हळ्यार भितर आसा म्हण. Indwelling, infilling. इनफिलिंग म्हळ्यार रितेन तरत येता. Indwelling is for you इनड्वेलिंग म्हळ्यार ते तुमकां, and infilling is for others. इनफिलिंग म्हळ्यार ते काल अनॉइंटिंग तुमच्या भितर आसा ते तुम्ही दुसऱ्यां खातीर उपयोग करचे. First, you have to experience the indwelling. फर्स्ट तुम्ही ते अभिषेक काल आसा ते इनड्वेलिंग म्हळ्यार तुमच्या भितर आसचे अभिषेकाची सकत ते तुम्ही एक्सपिरियन्स करीचे फर्स्ट. And then you have to experience the infilling आणि नेक्स्ट तुम्ही ते इनफिलिंग तुमची सकत काल आसा ती दुसऱ्यांक उपयोग करचे, to ते others. अनुभव करीचे. Okay. I think Gospel of John, chapter 20:21. जॉन 20:21. 20:22. 20:22. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगसितात ती बोगसातली, तांची पातकां तुमी बोगसिनात ती बोगसाशिनात. 22 says, and when he said this, he breathed on them
and said unto them, receive the Holy Ghost. ताणे Okay. काय म्हणले ताणे उस्वास 22. फुंकलो, 22. सोडलो आणि पवित्र आत्म्याक घेयात म्हणून ताणे सांगले. It is the indwelling experience of the disciples. आणि हे इनड्वेलिंग म्हळ्यार ताचे भितर आसले, शिसां भितर आसले ते एक सकत जावन आसा. Praise God. And now they have to receive the infilling. आता तांणी ते इनफिलिंग म्हळ्यार दुसऱ्यां खातीर ते उपयोग करूंक आसा. Let's go and see Acts chapter धर्मदूतांची 2, कृत्या chapter 2, verse number 4. अध्याय 2 वाक्य 4. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वासा ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. What it says now? They have been filled with the Holy Spirit. Holy Ghost. Holy Ghost. That is indwelling. He breathed the Holy Spirit. Here they have been filled with the Holy Spirit. I said indwelling is for you, infilling for others. When they filled with the Holy Spirit, Peter started to preach the gospel and so many people got saved. आणि ताका ती मागणी मेळ्ळी, पेद्रोनो ते देवाचे उतर दिवंक स्टार्ट केलें. Praise God. So first, a believer's life, first you have to experience the indwelling presence of the Holy Spirit. फस्ट बिलिव्हराचे पयलें कार्य कालें म्हळ्यार तुमी फस्ट ते एक्सपिरियन्स करीजे तुमच्या भितर. See, anointing is same. सेम. Whether it is indwelling or infilling, it is the same. Okay. Next one is that anointing teaches you that it is an indwelling presence of the Holy Spirit inside of you, and now it is the infilling experience. You go out and minister to others. आता तुमच्या भितर ती काल इनड्वेलिंग म्हळ्यार आसची तुमच्या भितरली सकत, इनफिलिंग म्हळ्यार तुमी ते वचून तुमची सकत ते काल आसा ते तुमी दुसऱ्यां खातीर उपयोग करची जावन आसा. Are you understanding? Are you getting it? समजालें गी? So this anointing helps you to know that you are with the Holy Spirit, and that Holy Spirit is always teaches to others. आणि हे अनॉइंटिंग तुमकां उडासा काडटा, पवित्र आत्म्या सांगता तुमी आसात आणि ती त्या सक्ते वरवीं तुमी ते देवाचे उतर प्रसार करूंक जाता म्हण. When you say Spirit of the Lord is in me, is for you. आणि केदळ तुमी ते देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा म्हण सांगचे ते तुमचे खातीर. When you say upon me, it's for others. अपॉन मी म्हळ्यार ते दुसऱ्यां खातीर. That's what in Luke 4:18 says, the Spirit of the Lord is upon me. He is telling in Konkani. Okay, okay. Praise God. Within me and upon me. Yeah. In me, within me, it's same. The Holy Spirit is in me or within me. And the next is upon me. Luke 4:18 says that the Spirit of the Lord is upon me. That's the reason it says you have been anointed to preach the gospel to the poor, and then it comes. In Isaiah 11:2 it says that in me or within me. That is for you. First, the anointing is for you. And the next, the same anointing will teach you how to go and minister others. इन मी म्हळ्यार आणि विदिन मी म्हळ्यार ते आमचे खातीर आणि अपॉन मी म्हळ्यार आमी ते काल अभिषेक मेळ्ळा ते आमी दुसऱ्यां खातीर उपयोग करचे. So that is the first one. So it's an indwelling presence of the Holy Spirit in the life of a believer, and it enables to understand. It gives you the wisdom. Everything to understand, you need the anointing of the Holy Spirit, and to minister others also you need that anointing. आणि ते अभिषेक म्हळ्यार तुमकां ती जाणवाई मेळटा. तुमी कशें ते आनेकल्याक ते दिजे म्हूण सांगून तुमकां जाणवायेची गरज आसा. सो हे अनॉइंटिंग तुमकां कुमो करता. Okay. Second one. सेकंड वन, Anointing is the burden removing and yoke breaking power of God. अभिषेक जावन आसा एक देवाची सकत आमचे वयर आसचे सक्कड समस्ये मोड नुडोंचे जावन आसा. Anointing is the burden removing yoke breaking power of God. Go to Isaiah 10:27. आमचे वयर आसचे सक्कड समस्ये संकश्ट पुरयता तातूंत मोड उडोवचें जावन आसा. Yoke breaking power of God. 10:27. Isaiah 10:27. समस्येचे मूळ म्हणून सांगतात न्ही.
मुळात हांव न्हू उमटून काडचें म्हणटात न्हय तशें. Yoke, do you see two cows go? झू झू म्हणटात न्हय म्हण उडोवचें. Zoo. समस्यांचे झू म्हण येत. होय. Yeah, yoke. For me, zoo, only one zoo I know where animals are there. Praise God. Okay, read 10:27. Isaiah 10:27. 10:27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away of thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Read it. त्या दिसा ताचे वोजे तुज्या खांदा वयलें सकला पडटलें आनी तुजे गोमटेर ताणें घालन त्या जुवांचे नाश जातलो. जुवांचो नाश जातलो. How? Because of the anointing. हे खंयच्या वरवीं जाता? अभिषेका वरवीं, माखणे वरवीं. Okay. Now, when before coming into the word, I was addicted to many addictions, particularly with the alcohol. उतराक येवच्या पयले ब्रदर मस्त तराच्या एडिक्शनाक बली जाल्लो. तातूंत एक जावन आसा अल्कोहॉल. Naturally, you will see that I am standing straight. तुमकां अशें पळयतना तो नीट रावल्या बरी दिसता. But spiritually, what happens, you know? भितर आत्मीक रितीन काले जाल्ले म्हळ्यार The yoke is on my shoulder, ते झू ताच्या गळ्यांत आसले and it makes me like bend like this only all the time. आनी ते योग केदाळ ताच्या अंतून आसले तर तसो तो बेंड जाल्ल्या बरी भोगतले. I cannot come out of those addiction, आनी ताका तातूंत भायर येवंक मस्त कश्ट लागले. and I tried so many ways. आनी ताणें मस्त प्रयत्न केले It did not work. आनी ते काही फळ येवना. Even in that Lenten season, I tried not to drink for 40 days. आनी त्या करिज्माच्या टायमार ताणें ते 40 days पियन आसतना रावंक प्रयत्न केले. I couldn't last for 3 days. आनी ताका ते 3 दिसा की ताका ते करूंक जावना. I went and drunk. आनी तो वचून तो पियेलो. Praise God. So there was so much of yoke. आनी ते काले म्हणटा ते व्हडले एक वजें ताचे वयर आसले. Praise God. झू. Zoo. Now, when I started to listen the word of God, केदाळा ते ब्रदरान देवाचे उतार आयकूंक सुरू केलें. day and night, day and night, day and night. दिसानी रात दिसानी रात दिसानी रात. Yesterday she was saying like brushing. Question there, question. Praise God. Testing and testing and testing. Praise God. So spiritually I was like this. Slowly, I came. आत्मीक रितीन तो तसो पडून आसलो. बट केदाळा ताणें देवाचे उतार ताणें सांगूंक सुरू केलें. तेदाळा तो नीट जावंक सुरू जालो. I was under the devil's anointing all the time. देवसराच्या अभिषेकाच्या पोंदा तो आसलो. And the devil's yoke is very heavy. आनी ते सैतानाचे झू मस्त जडायचे जावन आसा. And you cannot overcome it आनी तुका तातूंतल्यान भायर येवंक जायना. unless and until you get that anointing. आनी ते तुमकां अभिषेक मेळ्ळ्या शिवाय तातूंतल्यान भायर येवंक जायना. So when I start spending the time in the word, आनी केदाळा ब्रदरान देवाच्या उतरान टायम स्पेंड केलो. brushing day and night, गश्टोंचे डे एंड नाईट. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now I can say that आतां ब्रदराक सांगीत the alcohol and other addictions, ताचे काले ते सोऱ्याचे आनी काले दुसरे एडिक्शन्स आसले it left me. ते ताका सोंड धांवले. I don't have even a single thought of going and drinking. आतां ताका ताच्या मतीर एक आलोचना येना वचून पियेजे म्हण A सांगून. person who cannot continue for 3 days, एक 3 दिसा खातीर ताका ते कंट्रोल करूंक जावनातले. it's almost 13 plus years now. आतां 13+ वर्सां जाली And it will go as long as I'm living here, 120 years plus. आनी ह्या संवसारांत आसता मिशेर ते कंटिन्यू जाता. The Holy Spirit will help me not to taste anything which is contradicting to the word of God. पवित्र आत्मो ताका कुमो करता ते खंयचेय देवाच्या उतराक विरोधाचे आसले ताका टेस्ट करूंक. How? कशें? Because of the anointing. हे अभिषेका वरवीं जावन आसा. The burden has been removed. आनी ते वजें काल आसा ते गेलां. I think in Matthew 11:28. Matthew 11:22. 11:28, right? 28. Come unto me, all you that labor and heavily laden, and I will give you rest. Now Jesus is saying in the next verse, take up my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest upon your souls. For my yoke is easy and burden is light. 28 to 30.
येया मुझे सरशी समेश तुम्ही कष्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितेलो मुझे जू तुमच्या कांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें 30 also, 30 done. कित्याक मुझे जू वोवंक सुलाभ मुझे वोचे हाडू Praise God. So now he says that come to me, which means Christ is the anointed. So he's asking us, come to him, all you labor and heavily laden, I will give you rest. Do we have so much of yoke? आमच्या From the जिवितान world? असा की संसारात मेळिल्ली ते काले म्हणतात जू आसात की. येस Now Jesus is saying, I'm the anointed one, I'll give you the anointing. आता Which- जेजू सांगता जेजू अभिषेक दिता म्हणून सांगता That anointing gives you the rest. आणि ते अभिषेक तुमका जिवितांत रेस्ट दिता. Now Jesus also saying, आणि जेजू अनेक सांगता take up my yoke upon you, आणि ते तुम्ही मुझे जू घेया learn of me, आणि मुझे तावन शिका for I am meek and lowly in heart. Meek and lowly in कित्याक हांव heart. बळे आणि कलत्या काळजाचो And you shall find rest unto your souls. आणि तुमका समाधान मेळटले. So what is the difference between the yoke of the devil and the yoke of Jesus? आणि देवसाराचे जू आणि जेजूचे जू म्हळ्यार अर्थ कितें तातूंत डिफरन्स काले. Have you seen a bullock cart? I do not know. Now you see. एत्तिना गाडी म्हणतात. You see two ox. या Okay, do you know the concept of that? तुमका ಗೊತ್ತಾಗಿ ते दोन कुदुरे म्हणतात ना एत्तू नाही, एत्तू एत्तू. सॉरी रे- एत्तू पाडे. काले बनतात पाडे. You have two ox, correct? या One ox is trained one. एक ट्रेंड जाऊन असता The other ox is not trained one. अरे एक ते ट्रेंड जाऊन असा ना. Okay? Now, when the rider put both the ox here, आणि दोनांके उठू सांगता घालताना the untrained ox, what it will do, आणि ते ट्रेन नातले काल करता it will म्हणल्यार try to escape. आणि ते एस्केप जाऊंक पळयता. Okay, when you try to escape, ते केदळ ट्राय करता if you एस्केप जाऊंक. watch clearly, तुम्ही करेक्ट पळयतात जाल्यार the man who controls the bullock cart, आणि तो कोण कंट्रोल करता he will hit only one ox, आणि तो एकात मारूंक which पळयता. means it's going on a different way कित्याक म्हळ्यार ते खंयचे दुसऱ्या रुटाक येता and he gets a beating. आणि मार खाता. Okay, now the trained ox will say, आता ते ट्रेंड काल असा see, you don't try to go here and there, it is not possible. आणि ताका ऑलरेडी ट्रेन जावन आसा तिशी निशीन पळोवन वचून हें गरज ना. If you try to go, you will get hit from him all the day from morning till evening. आमी तुवें सांगनातले बरी तिशी निशीन गेल्यार तुका सकाळ तावन सांजे म्हणसर मार पडटात. I will give you one choice. हांव तुका एक चॉयस दिता You just walk with me. आणि तूं जस्ट म्हजे वांटो चल You don't take the yoke, आणि तूं झू काण घेनाका but I will carry the yoke. आणि हांव ते झू काण घेता. Wherever I turn, हांव खंय येता you also turn. तूं टर्न जा. Whenever I go fast, हांव केदळ फास्ट you येता also come fast. केदळ तूं फास्ट वस. When I have stopped, हांव केदळ रावयता you also stop. तूंय राव. So the entire yoke has been carried by that ox. आणि ते सगळे झू त्या एका So पाड्या वयर आसता. that's what Jesus is saying. आणि जेजू तेंत सांगता Take my yoke, आणि तुम्ही मुझे झू घेयात. which means कशें म्हळ्यार I am taking on behalf of you. हांवें काणयोंचे ते You तुमच्या don't नांवार. do anything. Learn from me. आणि तुम्ही काही करचे नाका तुम्ही मुझे तावन शिका. Allow the Holy Spirit to lead you, पवित्र आत्म्याक तुमचे भितर येवंक सोडा लीड and the Holy Spirit will guide you. आणि पवित्र आत्मा तुमकां वाट दाखयता. We don't need to get any beatings from the. आणि आमी Devil. खंयचेय सैतानाचे मार खायचे म्हण That's गरज what ना. in 30 he says. आणि तांतू ते तिसऱ्या My वाक्यान yoke सांगता is easy, आणि मुझे वजे मुस्त आळू the burden is light. आणि मुझे वजे आळू. The devil gives you a yoke, आणि तो सैतान तुमकां एक वजन दिता and he will go out, आणि तो भायर येता and he will put so much of pressure on you, आणि तुमच्या वयर तो इतले प्रेशर घालता and he takes you to a different place. आणि तो तुमकां दुसऱ्या वाटेक व्हरता. The yoke of Jesus, आणि जेजूचे it is easy हे मुस्त सुलाभायचे and it's very light. आणि हे मुस्त आळू. Why? कित्याक Because Jesus has took everything on the cross for us. येदोळस जेजून पुरा ताच्या कुर्सार ओवन Praise the जाला. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? समजाले So, की the anointing is the burden removing yoke and breaking power of God. आणि एक देवाची सकत जावन आसा अभिषेक म्हळ्यार देवाची सकत जावन आसा तुमचे वयर आसचे ते काल ते झू काडचे. Okay. Next line. The presence of the anointing enables believers to have a special
connection, spiritual connection. The presence of the anointing enables believer to have a spiritual connection. हे अभिषेक भावार्थी लोकांक हे अभिषेक भावार्थी लोकांक आत्मिक संबंधांत आसूंक कुमोक करता. आत्मिक संबंधांत आसूंक कुमोक करता. Praise the Lord. Praise the Lord. So anointing enables a believers to have a spiritual connection. So the Bible says you have to be connected to God the Father all the time. हांगा बायबल सांगता तुम्ही केदाळी देवा बापाक कनेक्ट जावन आसाजे म्हण सांगून. Okay, and that is through the help of the Holy Spirit anointing. आणि ते जावन आसा तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर करचे. An example एक एक्झाम्पल in Gospel of Matthew chapter 16 verse 13. You don't need to go there. मातेवाचो वांजेल Did Jesus asked, "Who do you say I am?" आणि जेजू विचारताने तुम्ही म्हाका कोण म्हूण They asked the सांगतात. disciples, correct? What does the people said? लोकांनी काले सांगले They say Elijah, तांणी एलिजा म्हूण सांगले, some say Jeremiah, some say John the Baptist. जुआंव बाप्तिज म्हूण सांगले. And then he asked another question. तो अनेक क्वेश्चन विचारता. Okay, leave that. What do you say? आता तुम्ही काले म्हणतात म्हणून विचारता तो. Everyone was silent. On the mic, on the mic. You are the Messiah, Only that he said. Son of the living God. You are the Messiah, the Son of the Living God. living God. Everyone was silent. सक्कड शांत झाले. But Peter, आता पेद्रू with anointing of the Holy Spirit, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या बळावरवी he said, ताने सांगले let's go Matthew 16. मातेवाचो वांजेल 16 16. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ," which means anointed one, the Son of the living God. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो सिमाव पेद्रून जाप दिवन म्हळे तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. So he said, "You are the Christ, anointed one, the Son of living God." What Jesus said? तवळ जेजून ताका काले To next जेजू verse. पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमाव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उड आपें केलें कोणें मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. The flesh and blood did not reveal it to you, but my Father who is in heaven revealed it to you, and he blessed him. हे उगडापे केले कोणी मनशांनी नाही बगार देवान म्हणून सांगते तसा. Okay, सर्गीयांच्या म्हज्या बापान. little bit down. In 16:22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be it far from the Lord, this shall not be done unto thee." Read 22. तेव्हा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सम्या तुका तें कितेंच घडचें नाका म्हणून बेश्टांक लागलो. Praise God. What did Jesus responded? जेजून काले ताका जाप दिली. तितल्यार जेजू पेद्रू तें गुवन Get म्हणालो behind me, Satan. मुजे सरशिलो पयसर सैताना मुजे वाटेर अडकळ घालता तो पातर तूं कित्याक Okay, that is okay. But he said, "Get behind me, Satan." He said, "Get behind me, Satan," by saying Peter, right? That was verse number 23 says. How come Jesus said 7 verse before, "Flesh and blood did not reveal it to you," and down the line he said, "Get behind me, Satan"? पहिल्या उतरान तुम्ही पळयतात because of the anointing and the not being the anointing. So when he got that anointing, he revealed that you are the Christ, the Son of living God. And when Jesus said, "Simon, son of Bar-Jonah, flesh and blood did not reveal it to you, but it is God, my Father, who revealed it to you, and in you I will build the church." Okay, he said. Now Simon Peter's shoulders were up. Initially he was like, "Oh, I did something wrong."
now his shoulder up. पेद्रू Now he is like operating in pride. पेद्रू फस्ट कशें चिंतलें पेद्रूनु And now, ताका बेन दिसलें. and now मागीर Jesus is saying, I have to go to Jerusalem because I have to go and die. This time Peter says, with the pride, no, no, I will not allow you. Now he said, get behind me. Get away from me. त्याला see? सैतान पेद्रू आले म्हणटा जेजू म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना म्हूण सांगता. Do you see that spiritual connection has been disconnected? त्या तुमकां कळटा की ते आत्मीक संबंध तुमी आतां बरयलें पळय आत्मीक संबंध ते डिस्कनेक्ट जाल्ले. So what happens? The pride disconnected Peter from being with the Lord. प्रायड म्हळ्यार हंकार न्ही गर्व ह्या गर्व वरवीं ताका ते देवाचो आनी ताचो मदलो संबंध तो तुटलो. Are you getting it? समजलें की Anointing of the presence of the anointing enables believer to have a spiritual connection. तेन्ना अभिषेकाचे ते प्रेझन्स काले आसा ते आमकां एक आत्मीक संबंध दवरून काण घेवंक जाता. As I said, what God give more grace to humble. Humble means a person who is depending on God. हंबल म्हळ्यार खालतो म्हळ्यार कोण देवाक Depend on God. देवाक डिपेंड जावन रावता मानवतलो. But a person who is depending on himself, he will not receive the grace from the Lord. आनी कोण तो व्यक्ती तो ताकात तो सेल्फ सेंटर जावन रावता ताकात तो खाल जाता ताका खंयचेय अनॉइंटिंगाचे And फळ this, मेळना. and this anointing helps you to have a spiritual connection with the Lord, teach you that everything is because of the Holy Spirit is inside of you. आनी हे कनेक्शन काले आसा स्पिरिच्युअल कनेक्शन काले आसा हे पुरो तुमकां अभिषेका वरवीं तुमकां मेळटा आनी हे संबंध ते घट जाता. Next line. नेक्स्ट लाइन Anointing is what empowers a man or a woman to function supernaturally. हे अभिषेक मनशाक सुपर नॅचरली म्हळ्यार अलौकिक रितीन व्यक्त करूंक कुमोक करता. हे अभिषेक व्यक्तीक अलौकिक रितीन व्यक्त करूंक कुमोक करता. Supernaturally, and we will connect this also. And to do supernatural things. आणि अलौकिक कामां करूंक कुमोक करता. Okay? So, anointing is what empowers a man or a woman to function supernaturally and to do supernatural things. Praise God. So, what is supernatural? अलौकिक म्हळ्यार काले There are two worlds. One is supernatural world, one is natural world. सुपर नॅचरल म्हणून एक वर्ड आसा आणि एक नॅचरल म्हणून वर्ड आसा. Supernatural is the spiritual world. सुपर नॅचरल म्हळ्यार स्पिरिच्युअल म्हळ्यार अलौकिक. That is the parent world. Okay? That is the parent world. Appa, amma, parent. पेरेंट्स पेरेंट्स म्हळ्यार आवय बापूय मुळावो संसार गी. It's a मुळावो it's a base. Base. That is the parent world. From there, everything comes to the natural world. आणि तें तावन पुरा या संसाराक येता. For example, do you see एक्झाम्पल mountains? तुम्ही गुडे दोंगर पळयलात न्ही. Around Bangalore, we have lot of mountains, correct? हांगा कोडयाळ सुमार आसात न्ही. How the mountains are made up of? हे कशे जाल्ले गुडे Huh? Huh? You wait, brother. Stone. हे कशे Mountain is made create up of जाल्ले? stones, muds, trees, big stones. Correct? Yes or no? पातोरू रेव ते पर ಒಟ್ಟುक मेळून So who came and put that stones over there? हे कोणे घाल्ले ते पातोरांनी परत हाण So God's work is to put the stone. देवाचे काम गी ते पातोरांनी घालचे. It is the word, spoken word of God created that mountain. आणि तो शब्द ते गुडे दोंगर क्रिएट केल्ले जावन आसा. Father and this brother was laughing, he knows the answer. And this brother also said it's through the word of God. So सगळ्यांनी सांगले whatever, देवाचे उतरा वरवीं म्हण सांगून. so whatever you see, तुम्ही काल पळयतात
It's from the spiritual to the natural. आणि स्पिरिच्युअल टू द हांगा नॅचरल जावन First आसा it gets manifested in the spiritual. आणि अलौकिक रितीन फर्स्ट मॅनिफेस्टेशन जाता It gets after then it gets manifested in the natural. आणि तेन तावन ते हांगा संवसारांत मॅनिफेस्टेशन जाता. Go to Hebrews 11. हेब्रेवांक बरयलें पत्र चॅप्टर 11 3. chapter 11:3. Hebrews 11:3. Through faith we understand the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which do appear. देवान आपल्या उतरा वरवीं पृथ्वी रचली आणि आमकां दिश्टीक पडटा ते सगळे दिश्टी पडनातल्या तावन उब जाला म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजता. Praise God. Okay. So it says through the word of God, and what are seen which were not made of the things which do appear. So it is already done in the spiritual world and it is coming. Okay, that is supernatural. सुपरनॅचरल म्हळ्यार ऑलरेडी थंय आसा, अलौकिक रितीन आसा थंय. Praise God. Now do you see so many sessions where we preach the word and we get into the healing आणि हांगा and आमी people get healed? हांगा पळयता मुस्तू सेशनांत उतार मेळोन आनी हिलिंग जाल्ली आसात मुस्तू. That is the supernatural things we do. आणि ते जावन आसा अलौकिक रीत ते पळोवचे आमी. How this is possible? आनी हे कशें साध्य जाता? Correct. पातयणे वरवीं. So what we do believe, we will see in the supernatural through our mind that when we are preaching, and after that we would see that people will be get healed. The deaf ears are open, the blind eyes, deaf ears are open, the blind eyes are open, people get healed of the sickness and everything we see in the spiritual world, and when we speak it, it happens in the natural world. अलौकिक रितीन पळयता आलोचन करता आमच्या मनांत आमी ऑलरेडी हील जाल्या म्हणून दिश्ट मेळ्ळ्या म्हूण सांगून आनी कान आयकनातल्यान कान आयकलात म्हूण सांगून केदळा आमी ते उतरा वरवीं ते सांगता ते कार्यारुपाक येता. So the anointing connects us with the spiritual world through the word of God. आनी हे अभिषेक आमकां ते अलौकिक लोकांक आमकां कनेक्ट करता. So in your life also, आनी तुमच्या जिवितांती God has given you the power of imagination. आनी तुमकां आलोचन करचे एक सकत तुमकां दिल्या. All of a sudden when you get a call from the hospital, आमकां सडन एक हॉस्पिटलांत कॉल येता your imagination goes somewhere else in the negative, आनी correct? तुमचें इमॅजिनेशन तुमी कालंगी दुसऱ्यांत थिंक करूंक स्टार्ट करतात. And they say, hello, we are calling from this hospital. Oh, what happened? आमकां हॉस्पिटलांत जावन एक कॉल येयल्यार तुमी We start to imagine something different. तुमी negative. कालंगी दुसऱ्यांत जाला म्हूण नेगेटिव्ह जाला म्हणून आलोचन करतात. Now God has given the power, आतां आमकां सकत दिल्या the anointing, ते मागणी अभिषेक to have an imagination from the word of God. आणि तुम्ही ते इमॅजिनेशन कशें करियत की म्हळ्यार नेगेटिव्ह करच्या बदलाक पॉझिटिव्ह इमॅजिनेशन करचे ते देवाच्या उतरांत जाता म्हूण सांगून. Next time when you see a sick people, केदार तुम्ही आता नेक्स्ट टाइम खंयच्या पिडेस्तांक पळयतात जाल्यार before that you imagine yourself, आणि तुम्ही फर्स्ट ते इमॅजिन करूंक सुरू करा I am praying, हांव मागणें करनासा this person is healed. आणि तो मनीस तो गुण जाला म्हूण You have सांगून. that as mind. आणि ते तुमच्या मोतींत येजे फर्स्ट And when you have that at mind, आणि ते केदार तुमच्या मोतींत आसा and when you lay hand, आणि केदार तुम्ही हात दवरता त्या व्यक्ती and when वयर you release the word of God, आणि केदार तुम्ही ती उतरां सांगतात the manifestation takes place. ते कार्यारुपाक येता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. When you say in the name of Jesus, आणि ते तुम्ही केदार जेजूच्या नावार be सांगतात healed. आणि तुम्ही गुण झाला That's म्हणून what Peter and John said. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. आणि केदाळ ते पेद्रून आणि जोन सांगले उठ आणि सल म्हणून सांगून जेजूच्या नावार ते उठून आणि सल्ले. So how the anointing works in a different way. आता हे कशें अभिषेक कशें ते दुसऱ्या रितीर वाळटा. And that anointing gives you the imagination to connect to the spiritual world through the word of God. आणि ಎಂತ ते तुमका कनेक्ट करता ते अलौकिक रितीर आलोचन करूंक ಎಂತ अभिषेक तुमका कनेक्ट करता. And through the same word, आणि येत उतरा वरवीं you lay hand आणि तुम्ही हात दवरा and release the anointing. आणि ते तुम्ही अभिषेक तुमचो तांचे वयर रिलीज करा. It shall make that person to be delivered from whatever affliction it is. आणि ताका काले समस्या आल्यार तो कंप्लीट डेलिव्हरन्स मेळटा ताका. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Are you Hallelujah. understanding? समजलेंगी. The next one. नेक्स्ट वन. The anointing is the supernatural power for supernatural assignments. हे अभिषेक जावन आसा अलौकिक सकत
अलौकिक कामा खातीर. Anointing is the supernatural power for supernatural assignments. हे अभिषेक जावन आसा अलौकिक सकत अलौकिक कामा खातीर. Supernatural assignments. Again, you have been called to heal the sick, or you might called to minister for the people. These are the supernatural assignments. सुपरनॅचरल कामां म्हळ्यार अलौकिक कामां म्हण सांगल्यार तुमकां दुसरे दुसरे आपोवणे मेळ्ळा जावंक पुरो पिडेस्तांक गूण करचें या प्रीच करचें. For me, preaching here for more than 2 hours, हांगा ब्रदराक रावन प्रीच करचें 2 घंट्याचे चड प्रीच करचें it's a supernatural assignment. हें एक सुपरनॅचरल अलौकिक काम जावन आसा. For you to sit and listen these things, आनी तुमकां बसोवन हें आयकोनचें it's a supernatural assignment. हें तें अलौकिक काम जावन So आसा. the anointing both works in my life आनी तें सुपर अलौकिक रीत तुमच्या म्हज्या भितरी काम करता and also in your life आनी तुमच्या भितरी तें काम करता to do the supernatural आनी assignment. हें अलौकिक कामां करूंक. Supernatural assignment is something which you cannot do in the worldly way. आनी तुमकां हें अलौकिक कामां तुमच्या ह्या संवसारी रितीन करूंक साध्य ना. Okay, that is one thing. Next one. एक रीत जावन आसा. Anointing transforms our life. हें अभिषेक आमचें जिवीत बदलिता. Anointing transforms our life. हें अभिषेक आमचें जिवीत बदलिता. And to move in the right direction, आनी आमकां and making right decision in life. आनी आमकां सारके वाटेक व्हरून पावयता. The anointing transforms our life. आनी सारक्या वाटेक आमकां पावयता. To move in the right direction आनी सारके and making right decisions in our life. Right decision. आनी सारके निर्धार घेवंक आमकां कुमोग करता. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So anointing not only helps you to do supernatural assignments, it also helps us to transform our life. हें खाली सुपरनॅचरल कामां करचे खातीर मात्र आमकां कुमोग करिना, आमी एक बऱ्या डायरेक्शनार वाटेर चलोवंक आमकां कुमोग करता. Paul encountered Jesus on the way to Damascus. आनी पाऊलक जेजू एनकावंटर जालो थंय. His life has been changed. ताचें लायफ चेंज जालें. After that, he started to preach the word of God. ताच्या उपरांत ताणें देवाचें And उतर he दिवंक सुरू wrote केलें. 13 books in the, 7-8 books in the New Covenant. And 13 ताणें- books in the New Covenant. 13 बुक्स ताणें बरयले. Still we are reading it आनीकी आमी ते वाचून and आसा. studying it. Praise God. Correct? Praise God. So the same anointing will transform your life, आनी हे सेम अभिषेक तुमकां तुमचें जिवीत तें बदलिता and it will also makes you to make a right decision आनी तुमकां एक सारके निर्धार घेवंक कुमोग करता and the right direction in your life. आनी सारक्या वाटेर वचूंक तुमकां कुमोग करता. So it gives you the wisdom. आनी हे तुमकां जाणवाय दिता. So whenever you struck, आनी केदळा केदळा तुमी आडसतात what I have to take, what decision I have to take, where I have to go, हांवें काल निर्धार घेवचे म्हणून तुमी खंय जाल्यार स्टक जाता ना. the anointing of the Holy Spirit helps you. हे पवित्र आत्म्याचें अभिषेक तुमकां कुमोग करता. For example, फॉर एग्जाम्पल the disciples want to come to Asia. तांकां एशियाक येवंक जाय आसलें. The Holy Spirit शिसांक stopped them पवित्र आत्म्यान तांकां स्टॉप केलें. not to go to Asia, ते एशियाक वचनातल्या बरी but स्टॉप to go in a केलें. different place. बट तांकां दुसऱ्या गांवाक वचूंक तांणी सांगलें. Philip was doing wonderfully well in the Samaria. आनी फिलिप बरें ते देवाचे उतार प्रगट करनासलो. The anointing of the Holy Spirit आतां हें पवित्र आत्म्याचें अभिषेक led him to a desert ताका एक मरुभुमीक व्हरून पावयता. where he met the Ethiopian eunuch. आनी ते एक Ethiopian eunuch. हिजडो लोक Eunuch. ओके ते व्हरून पावयता. And the anointing of the Holy Spirit helped him to explain the book of Isaiah, and he got changed. आनी तेंच्या लोकांक इजाया ते चॅप्टर ताका कालें उतरां दिवंक ताका पवित्र आत्मा कुमोग करता. Correct? From that time onwards, Philip's life has changed. त्या ताळा तावन फिलिपाचें लायफ चेंज जालें. So in your life also, आनी तुमच्या जिवितांत when you allow the Holy Spirit to take control, आनी पवित्र आत्म्याक तुमी केदला अलाव करतात कंट्रोल करूंक. he can transform your life. इवन तो तुमकां ट्रान्सफॉर्म करता बदलिता. He can help you to make a right direction, आणि go to the right direction, आनी तुमकां त्या सारक्या वाटेर व्हरूंक तो कुमोग करता. and in a right decision. आनी तुमकां सारके निर्धार घेवंक तो कुमोग करता. I might want to have preached somewhere else. I want to preach. Say nowadays people want to preach in good places, Ireland, UK, वय आतां Australia, this and that, another thing.
दुसऱ्या दुसऱ्या गावांत बऱ्या बऱ्या गावांत प्रीच करूंक आशेतात लोक. Correct? But the Holy Spirit might have a decision to go to Africa. आता पवित्र आत्म्यान ऑलरेडी डिसिशन कान गेला जावंक पुरो आफ्रिकाक वचूंक. You can go. तुका वशी येत, You can go and preach in other countries. तुमकां वशी येत दुसऱ्या कंट्री वचून People's प्रीच life will be करी. transformed. तांचे लाईफ बदलाता But you will not have that fulfillment. आणि तुमकां ते एक सॅटिस्फॅक्शन ते फुलफिलमेंट आसना. But when you led by the Holy Spirit केदाळ तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या वरवीं चलतात, in the right direction, त्या सारक्या वाटेर चलतात, it will be beautiful. ते सोबीत सुंदर जावन आसा. Example of Jonah. जॉनाचे एक आमी आयकलां न्ही. Jonah pravadi. What God said to Jonah काल सांगले देवान योना to प्रवादीक go to Nineveh. निनेवेक वचूंक सांगले. Where he went? तो खंय गेलो? To Tarsus. And we know what happened after that. ताच्या उपरांत काल जाणून आमकां कळीत आसा. And again he repented आनी परतांत तो पाश्चाताप पावलो and he went to Nineveh आनी परतांत तो निनेवेक गेलो and preached the word and his life got changed. आनी ताणें उतार दिले आनी So ताचें there जिवीत बदललें. are so many examples in the Bible we can see. आनी मस्त एक्झाम्पल्स आसात आमकां बायबलांत पळोवचें जाल्यार. Praise God. Where God leads those people आनी लोकांक देव कुमो करता in the मुखार right वचूंक, direction एका सारक्या वाटेर वचूंक and the right people. आनी रायट डिसिशन काडून. David wants to build the church, so a And- temple. दाविदाक एक टेम्पल तयार करूंक आसलें, But God said, बट देवान सांगलें no, it's not your work. हें तुजें काम न्ही, Your son Solomon will come and do. सोलोमान येवन तें काम करूंक म्हणून सांगलें. Moses also has to lead the Israelites to the promised land. मोइजेकी ते इस्रायल लोकांक तांकां ते प्रॉमिस लँडाक लँड करूंक आसलें. But then when the time came, ते टायम केदळ आयलो, God said, देवान सांगलें it's okay, your work is done. तुजें काम जालें, Come, I'll take you to a different place. आतां तुका हांव दुसऱ्या जाग्याक आपोवन व्हरता. Joshua will lead them to the promised land. जोशुआ तांकां व्हरून तांकां पावयता. The Holy Spirit will lead you to the right direction and to take a right decision. आनी पवित्र आत्मो तुमकां सारक्या वाटेर वचोंक आनी सारके निर्धार घेवंक कुमो करता. Okay? The last and important thing, लास्ट इन we can pass on the same anointing that we received to others. आमकां हें अभिषेक दुसऱ्यांक दिवंक जाता. Okay? What anointing we received, we can pass on to others. आमकां मेळिल्लें तें अभिषेक तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक साध्य जाता. 2 Corinthians कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 3 chapter 1. No. 1 Corinthians 3. Okay, where is that scripture? God of all comfort. Two Corinthians 1:3. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र चॅप्टर 1 सदैव वर्स जावन 3. देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकूळ दिसो बाप, सर बुजोवनेचो देव. Praise God. And 4? 4 also? फोर आमच्या कंती दुखींनी तो आमकां बुजवण दिता. देखून ताची आमकां लाभले बुजवणे मारिफात सकटचे कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजवंक आमी शकता. In English it says, Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comfort us in all tribulation, that we may able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So what it says, did God comforted us in our trials and tribulations? आमच्या कष्टांच्या वेळार देव आमकां बुजवण दिता गी. Yes or no? So now you have the power, the anointing, where you can comfort others in the same area where you have been comforted. आता तुमकां कशें तें बुजवण मेळ्ळ्या देवातावन न्हू. आतां तुमच्या भितर आसच्या अभिषेका वरवीं तुमी ते आनेकल्याक त्याच समस्येंत आसच्या मनशाक तुमी बुजवण दिवंक जाता. Do you want to know where is your ministry is?
तुमकां कळूंक जाय की तुमचें What is- मुखलें काम खंय आसा म्हण सांगून What is my calling in my life? तुमचें आपोवणें काल म्हणून तुमकां कळीत जावंक जाय की The very area where you have been delivered. तुमी खंय तुमच्या लायफान खंय डेलिव्हर जाल्यात That is the area which God wants you to minister. तल्या एरियांत आसच्या लोकांक तुमी डेलिव्हर करचें I have आपोवणें been जावन आसा I have been delivered from addictions. ब्रदर डेलिव्हर जालो एडिक्शनांत हांव न्हू I have been delivered from my marriage. ताच्या मॅरेजाच्या लायफांत आसचें तें पुरो एडिक्शन डेलिव्हरन्स मेळ्ळें ताका And financial things. आनी फायनान्सान ती ताका So I डेलिव्हरन्स मेळ्ळें can pass on the same anointing to others in this area. आतां ताका काल तें मेळ्ळें तें ताणें दुसऱ्यांक दिवंक जाता So you might have been delivered from depression आतां तुमकां ते डिप्रेशनांत सुटका मेळ्ळ्या जावंक or पुरो any kind of disease. आनी खंयच्या पिडेतान तुमकां सुटका मेळ्ळ्या जावंक So God पुरो has delivered you. आनी देवान तुमकां सुटका दिल्या That is the area where your calling is. आनी त्या एरियान जावन आसा तुमचें I'll आपोवणें share you one example which I've already shared. आतां ऑलरेडी एक शेअर केला हें परतान तो शेअर करूंक आशेता I have been called to preach people of alcoholics. ब्रदराक एक प्रीच करूंक आसलें आल्कोहॉल म्हळ्यार सोऱ्याक लब्ध नासलेल्या व्यक्तींक So I've been given a warning. तांकां एक वॉर्निंग दिल्लें ब्रदराक Brother, there are so many people who came and preached. मुस्तूर जण ब्रदर आयिल्ले प्रीच करूंक It did not work them. हांगा काही एक वर्क जावना तें And they sent them back. आनी ते तांकां पाटी धाड नासले So I'm trying all my level best आतां हांव पुरो प्रयत्न हांव करनासा for those people to be ह्या लोकांक delivered. सुटका मेळच्या खातीर So I said, it's okay, I can do ओके ताका ब्रदर म्हणटा जायत हांव हें करता because I'm not going to speak. हांव उलयना It is the Holy Spirit who's going to speak. पवित्र आत्मा म्हज्या मुखांत उलयता So I went there. आनी हांव गेलो थंय When I stand in front of them आनी ब्रदर वचून थंय रावलो and they started. आनी ताणें सुरू केलें Hey, there are so many people who came, man. आनी ते त्या लोकांनी उलोवंक सुरू केलें They कितले preached आयल्यात everything. सकाळी प्रीच करून गेल्यात Nothing happened. काही जावन आमच्या जिवितांत And you also don't waste time. आनी तूं येवन हांगा टायम वेस्ट करनाका Let we do what we want to do. आमकां काल करूंक आसा आमी तें करता You better go and do your work. आनी तूं वचून तुजें काम कर You don't involve in our things. आनी तूं हांगा येवन आमच्या विशयाक इन्वॉल्व जायनाका So I asked Holy Spirit what to do. आतां हो पवित्र आत्म्याक विचारता काल करीजे You म्हणून ask only 5 minutes of time. आनी तो 5 मिनटाच्या टायमार विचारता So I asked him, 5 minutes what I can say. आतां 5 मिनटांनी हांवें काल सांगीत You go and tell. आतां तूं वचून सांग So I asked him. आतां विचारलें Give me 5 ब्रदरान, minutes. म्हाका एक 5 मिनटां दी I came from long. हांव वयस्तावन आयलां 5 minutes of time. 5 मिनटां टायम दी I will explain whatever I say. हांव काल एक्सप्लेन करता काल परत And I will सांगूंक go. आसा आनी हांव चलतां And now that person said, आतां मनीस सांगता Arey, he asked only 5 minutes, man. आतां ताका 5-7 मिनटां दिल्या त्या Leave him, मनशाक let him speak. तो काल उलोवंक आसा उलोवन दी And I started. आनी सुरू केलें And the preaching went for 2.5 hours. आनी ते प्रिचींग 5 मिनटां आसलें 2.5 hours गेलें Everyone was so engrossed with the teaching. आनी फुल्ल ते इन्वॉल्वमेंटार तो लोक पळोवन You आसलो know what is the secret? सिक्रेट काले गोत्ता सागी Correct. One more secret. आनीक सिक्रेट काले Those people who came, तो लोक कोण आयिल्लो there did not experience any addictions. तांणी कोणी ते एक्सपिरियन्स करू ना But एडिक्शन where I went through all these things, ब्रदर ऑलरेडी त्या एडिक्शनात हांव and I know what गेलो their thinking is all about. आनी ते काल परत चिंतात म्हण ब्रदराक कळीत आसले So I am also same like them. आनी ब्रदर तांच्या बरीत जावन आसलो And when I explained from my life testimony, ब्रदरान केदळ ताचे लाईफ डेलिव्हरन्साचे एक्सप्लेन केले they तांकां got touched आनी तांकां ते टच जालें and they came and asked me, आनी तांणी येवन ब्रदरा कडेन विचारलें is it possible for us as well? हे आमकां जिवितांत साध्य सागी Yes, you can do and do these things. आनी हे साध्य आसा तुमकां हें करी There are about 4 or 5 people came out of that addiction and they're living good with their family. आनी त्या लोकांमध्ये 4 ते 5 लोक संपूर्ण डेलिव्हरन्स Praise the Lord. लाईफ जियेत Thank आसात you, Jesus. Hallelujah. There are so many testimonies which I can share. So, according to the scriptures, I am comforted in that addiction. I am here to comfort others. आतां म्हाका ह्या हातूंत देवान बुजवण दिला जाल्यार हांव आसचें आतां अनेकल्याक बुजवण दिवच्या खातीर Okay, so we can pass on the same anointing that we received to others. Always remember. म्हज्या भितर काल तें म्हाका मेळ्ळां तें म्हाका अनेकल्याक उपयोग करूंक जाता So you can give it to others as well. हें दुसऱ्यांक आमकां दिवंक साध्य जाता Okay. Last line. लास्ट लायन We have uncommon anointing inside of us. We have uncommon anointing inside of us that can unblock people with different issues in life and set them free. आमचे भितर आसचे ह्या अभिषेका वरवीं We have an uncommon anointing inside of us
आमच्या भितर आसचे हे विशेष अभिषेका वरवीं that can unlock people with different issues आमकां हेरांक कुमो करूंक जाता in life तांच्या जिवितांत and set them free. आनी तांकां सुटका मेळच्या खातीर. Teach them the same truth, तांकांय तुमी हेंच सत शिकया get them into the same identity in Christ, आनी तांकांय तुमी जेजूच्या same Jesu identity in Christaच्या- Christ, to set others free as well. आनी त्या मनशाकी तुमी जेजूची वळख करून दिया त्या वरवीं तांणी अनेकल्याक वचून सुटका दिवच्या खातीर. Okay, I'll read it again. We have an uncommon anointing inside of us that can unlock people with different issues in life and set them free. Teach them the same truth, get them into the same identity in Christ, should set others free as well. So this anointing is an uncommon. And with this uncommon anointing, we can unlock people with different issues in their life and set them free. हे आमच्या भितर आसचे ते विशेष एक सामर्थ्य ते अभिषेक ते आमी अनेकल्याच्या जिवितांत वचून तांकां त्या परिस्थितींतून भायर हाडूंक आमकां साध्य जाता. There are so many people having so many issues in the world. आनी ह्या संवसारांत मस्त लोक आसा दुसऱ्या इश्यूंत सफर जावची. You might be the key तुमी जावन आसात की to release them from that evil works. आनी तुमी जावन आसात ते कीज तांचे त्या सिच्युएशनांत तांकां भायर हाडूंक. When Holy Spirit says you to come and share the testimony, केदाळ तुमकां पवित्र आत्मा सांगता तुमची साक्षी येवन सांगा म्हण सांगून you come and share the testimony आनी तुमी हांगा येवन तुमी शेअर करा टेस्टिमनी. because कित्याक म्हळ्यार a person anywhere in the world, a person who is anywhere in the world, एक मनीस कोणी एक ह्या संवसारांत आसूंक पुरो he can get touched with that. तातूंत ताका सुटका मेळोंक पुरो. So if I'm preaching the anointing about today, आज आमी काल शिकल्या अभिषेकाच्या विशयांत it might be used to you, हें तुमकां युजफूल जावंक पुरो. but somewhere in the world हांगा ह्या संवसारांत खंय जाल्यार who needs this anointing, हे कोणाक अभिषेक गरज आसा and this anointing will set them free. आनी त्या मनशाक ह्या अभिषेका वरवीं ताका सुटका मेळटा. So what I have learned काल ब्रदर शिकला with the anointing of the Holy Spirit, ह्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचे I have to teach others. हांवें ते अनेकल्याक वचून शिकोवंक आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So go to Numbers 11:29. Numbers 11:29 ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡನೆ ಗಣನ್ಗೆ And Moses said unto him, Envy thou for my sake? Would God that all the Lord's people were prophets, and the Lord would put his spirit upon them. मुयजेन ताका जाप दिली मुजे पासून तूं मोसरी जालाय सरस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जालो जाल्यार आनी सरस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. The story behind this, there were two people. I could not able. Her name is Eldad and Medad. Okay, they were prophesying in the camp. So Joshua would have been seeing that, and he come to Moses and he says, "Stop them! They are prophesying." आणि ते दोघ व्यक्ती आसात त्याचे नाव पळ कोंगणेंत आडे Eldad and Medad. न्यूनाच्या पुत्रान Dad, जोशुआ म्हणलें Medad, Eldad. Praise God. एदाद आणि मेदाद शिबिरात प्रवाद करतात आणि मेदाद Yeah, in 27, I think. 27 27. एदाद आणि मेदाद शिबिरात प्रवाद करतात. Eldad and Medad. Joshua is a newborn baby, जोशुआ एक नवो जल्मालो भुरगो जावन आसा so he don't understand anything. तो ताका काही समजना ना So he thought समजना that only Moses has to do. आणि तो चिंता काली मैजेन ते करीचे And म्हणून Moses is saying, आता मैजे सांगता "Are you getting envy? तुका राग येते तसा की Lord's people are prophets. लॉर्ड्स पीपल Lord's people are prophets. देवाचो लोक जावन आसा ते प्रवादी And the Lord will put his spirit on him to prophesy. आणि तो देव तो आत्मो तांच्या वयर घालता प्रवाद करूंक. You cannot say that there might be some people over here who are anointed to do better things.
आणि आमकां सांगूंक जायना हांगा आसलेल्या लोकांमध्ये अभिषेक्त जाल्ले आसूंक पुरो दुसरे कामां करूंक. It is the Lord who is working on behalf of you. आणि तो देव जावन आसा तुमच्या बिहाफ तुमच्या वरवीं काम करचो जावन आसा. So when I'm anointed, आतां हांव अभिषेक जाला always remember I'm using that anointing for others. आणि हे अभिषेक हांव दुसऱ्यां खातीर उपयोग करचे जावन आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So we studied about anointing. आतां आमी अभिषेकाच्या विशयान शिकले हांव. The love of God helps us to operate in that anointing. आणि देवाचो मोग आमकां कुमोग करता त्या एनर्टीगाक कशें ऑपरेट करीचे म्हण सांगून. The meaning of anointing, आणि ताचो अर्थ आमी शिकले हांव. how anointing works in our life. आणि ते कशें अभिषेक आमच्या जिवितांत आमकां कुमोग करता. And now we also saw the benefits, आणि आमी ताचे उपयोग काले म्हणून आमी पळयले. and we see that everyone has been anointed. आणि आमी पळयले सगळे आमी अभिषेक जाल्ली जावन आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Any Hallelujah. questions खंयची सवाल आसात गी regarding the anointing? अनर्टिंगाच्या विशयान. So now you all are anointed. आता तुम्ही सगळा अभिषेक जाल्यात Spend time with the Lord. आणि देवा सांगत सर टाइम स्पेंड करा Let the Lord release you. आणि पुराय तावन तुमकां सुटका मेळोवन दी. You will see the supernatural things happening in your आणि life. तुम्ही अलौकिक कार्य तुमच्या जिवितांत पळयतात. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. You can do a compliment. Thank you, Heavenly Father. हांव सर्गींच्या बाबा हांव तुका अर्गान दिता. Thank you, Jesus. अर्गान दिता सुमिया जेजू. Thank you, Holy Spirit, थँक यू पवित्र आत्म्या. for letting us know आमकां कळीत कळल्या खातीर about the power of anointing inside of us. या अभिषेकाच्या सक्ती विशयान आमकां तुवें कळीत केल्ल्या खातीर. Lord, all these days आणि ह्या दिसांनी आमी we did not understand आमकां कळीत नातल्लें this ability is inside of us, आणि ही सकत आमच्या भितर आसली म्हणून and we did not use it आणि आमी हे उपयोग करूं नातले. because of some purposes खंयच्याय उद्देशा खातीर आमी यूज करूंक नातले or ignorance. आणि आमच्या इग्नोरन्सा वरवीं आमी उपयोग करूंक नातले. Lord, thank you अर्गां दिता सोम्या तुका for opening our spiritual eyes, आणि आमचे आत्मीक दोळे उक्ते केल्ल्या खातीर enlighten our spiritual minds, आणि आमचे आत्मीक मना उक्ती केल्ल्या खातीर and according to 1 John 2:20, आणि जॉन 1:20 प्रकार 1 John 2:20, 1 जॉन 2:20 प्रकार that we have been anointed. आमी अभिषेक्त जाल्या. Lord, now आतां जेजू help us आतां आमकां तूं कुमोग कर to operate in this anointing आणि हे कशें आमी उपयोग करचे म्हणून आमकां शिकय in our everyday life. आणि आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर एक दीस Through that anointing, आणि या अभिषेका वरवीं let the agape love flows आणि हो अगापे लाव सगळ्यांनी पसारून दी for us आमकां and towards us, आणि आमचे मुखांत्र so that they could see आणि ते पळोवन दित Christ inside of us, आणि जेजू आमचे भितर आसचे ती पळोवन दित the real anointed one. आणि तो अभिषेक्त जाल्लो जेजू आमचे भितर आसा म्हण. Now, Lord, आतां जेजू we pass on that same anointing आतां हे आमी येत अभिषेक दुसऱ्यांक पसार करता to others, आणि हरांक आमी पसार करता so that they can also get addicted आणि ती याका एडिक्ट जावन दित to the word of God. या देवाच्या उतराक ती एडिक्ट जावन दित. We thank you, आमी तुका अर्गां दिता. we praise you आमी तुका होगळाप in दिता the mightiest and glorious name of Jesus. जेजूच्या नांवार. Let all God's people say आमेन. amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Let's give a big hand to our Lord Jesus Christ.